मोगशनो तुमका सुमेस्ता देव बरो दीस मागता पक्षीकरे सांजुता देवाक समर्पिल्ल्या या पोणशेताची तशेंच फिरगजेची वार्षिक महापर्व ह्याच ऑक्टोबर महिन्याच्या 28 तारखेक बहु संभ्रमिक रीतीनं आचार संगो आम्ही सर्वांनी येतोडसो विविध रीतीची तयारी केल्या आणि आज 9 दिवसांच्या नोवेनाक सुरुवात जावन हांगासर उबारलेलो मडयेचेर उबारलेलो बावटो उबारन सुरुवात घेवंक आम्ही समेस्त व्हड्या संतोषान हांगासर हाजर जाल्या सर्व सांजच्या भक्तिकांक यात्रिकांक आनी हांगासर हाजर जाल्ल्या समेस्तांक आमचे फिरगजचे विगार म्हणत एक बाप मेलवीन नरोन्ना हांचे नावी फिरगजगरा नावी तुमकां समेस्तांक मोगासो आनी मनाचो येवकार हांव मागतां आणि या मोठ्या कार्याक आज वो बावटो उबोवन हांगासर नव्यान सुरवात दिवंक आमच्या समोर हजर आसात आमचे किनयळी वार्ड्याचे किरे वार्ड्याचे विगारवार भोव मानादीक बाप ऑजवर्ल्ड मोतेरो तांणी दया करून हांगासर मुखार येवचें म्हूण हांव विनंती करतां तुमच्या ताळयांच्या शिवरान तशेंच तांच्या संगे आमचे फिरगज विगार तशेंच आमचे मलगडे याजाक मानादीक बाप रॉबर्ट क्रास्ता आमचे सिस्टर दया करून तिने मुखार येवचे गोळी परिषद कार्य उपाध्यक्ष मानसिंग शाइला डिसोस तशेंच कार्यदर्शी सुनील मोरस आणि एक गडीभर हांगासर मुखार येवचे पगशनो आमच्या ह्या फेस्ताक आम्ही सगळे येदोळस विविध रितीची तयारी आम्ही केल्या म्हण वय फाटल्या हप्त्यांत 3 दिसांची रेतीर तशेंच एका दिसाची नाईट विजील सोम्या संगी सगळी रात करसून फिरगजगारांक यात्रिकांक तशेंच सांजोच्या भक्तिकांक आत्मीक रितीची तयारी करूंक आत्मीक रितीन खुरपा झोन घेवंक आमच्या विगार बापांनी अवकाश कर दिला तशेंच ताच्या आदल्या हप्त्यांत 7 भलायकी तपासणी तशेंच रक्तदान शिबीर हे सर हांगासर आसा केला हे हर एका वर्सा हांगासर चलत आसा पण हाच्या फाटल्यान उरतो वावर मेहनत काडटात आमचे फिरगजचे विगार बाप मानादीक बाप मेलवीन नरोन्ना एका दिसाची तांकां कळमेत ना तांकां वेळ ना म्हणून तांणी सांगोना इतल्या राटावळेंत हे पुणशेत आज देश विदेशांत प्रख्यात जाला जाल्यार आमचे हांगासर आयिल्ले हर एकले स्थापक जावन आज म्हणसर विगार बाप सहायक विगार बाप तशेंच हांगासर सेवा दिवची तांकां हाताहात दिवची गोळी परिस्थिती सगळी सर संघ संस्थेचे संदे आणि हुद्देदार त्या देखील मग आम्ही अवनूच्या फेस्ताक सांजाची मजत मागून मरियमाची कृपा मागून आम्ही पुढे सरया आता मानादीक बाप ऑजवर्ल्ड तुम्ही हो बावटो उबारण ह्या नव्यानाक सुरुवात दिवच्या खातीर समेस्तांनी हांगासर सांगात दिवचो देऊन हो बावटो हांगासर उबारत आसतना सांज तेजो लागे कृपा आनी मजत मागोवन धाडून दी ताच्या मनाक आचार म्हणजे हे फेस्त कितेंच अडकळी अणवरां येनासतना यशस्वीतेन जावं दे म्हणून आमचे हर एकल्याचे मागणें जावन आसा आनी आतां आमचे विगारवार बाप हांगासर मोठो संदेश दितले मोगाच्या मनादीक बाप मेलवीन आणि वस्ती या जागे मनादीक बाप क्रास्ता आणि मोगाच्या सांजुदाच्या भक्तांनो आज हांगासर 2023 वर्साच्या सांजुदाच्या वार्षिक परबेक हांगासर सुरवात जाता आणि असो संकेत जावन हांगासर आमी हे बंदेर उबारले बंदेर या बावटो एका संतीचो या एका संस्थेचो आस्तीक आज आमी हांगासर हे बंदेर उबारतना असं कितें म्हळ्यार हांगासर सांजुदाची मजत आसा ताचें अस्तित्व आसा हांगासर ताचें हजारपण आसा आनी हांगासर इतले सर भक्तिकांक तांची मागणी आयकता तांकां तो आपल्या सुन्यांत आपल्या आनी आमच्या समेस्तांच्या सुन्यांत आपोवन व्हरता आज
या बंदेर उबारणं फेस्ताची सुरवात करताना हांव ह्या संदर्भात तुमच्या वेगाराक आनी तुमकां समेस्तां आनी फादर क्रास्तांव तुमकां समेस्तांक ह्या संदर्भात शुभाशय पाठयता. तुमी सुरू करचे हें काम ह्या फेस्ताची सुरवात ही भोव बऱ्या रितीन जावन दी. हे फेस्त आपूर भायर करता बरीच रितीन आनी भावार्थां तें आचरण करूंक आनी त्या मुखार आमी देवाक महिमा दिवंक साथ जावन दी म्हणून म्हजी मागणी आनी म्हजो संदेश तुमकां समेस्तां परत देव बरें करूं. देव बरें करूं बापानो तुमच्या ह्या संदेशाक आनी तुमच्या मागण्याक. आनी तुमी हांगासर फिरगसकारांक विगारांक तशेंच मुखले जावचे सर कार्याक देवाचे आशिर्वाद मागल्याक आतां आमचे फिरगसचे विगार हांगासर. आयच्या दिसा मुखेल सैरी जावन आयिल्ले आमचे वारडेचे विगार बाब भोवमानाधिक अज्वल मंतेरो बापानो, बाब रॉबर्ट क्रास्ता बापानो, शैला उपाध्यक्षन तशेंच सिस्टर हांगासर आज जाल्यानंतर तुमी मोगाच्या भाव भयणीनो धर्म भयणीनो पुत्तिकानो फिरगसकारानो ऑक्टोबर म्हयनो ह्या पोंतडाक भोव म्हत्वाचो म्हयनो परबेचो म्हयनो. ऑक्टोबराच्या 28 तारीख हांगासर दबाजी परबेचो संदर्भ आनी दीस. हे परबे तयार जावन जायतीं कार्य आमी आसा करता. ऑक्टोबराच्या 1 तारखेक तावन आमी हांगासर कार्य सुरू केल्यांत आनी अजून ती चालू आसात. आनी आज 9 दिसांच्या नव्यानाची सुरवात आमी करता. फेस्ताक तयार जावन विविध याजक हांगासर येतले आनी आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयतले. नव्यान करून संतांची मजत जोडून दितले आनी सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाच्या कृपेची सर भलायकेची सगत आमकां ते फोव करतले. ह्या मुखांतर आमी हांगासर आनीक चड आनी चड दैवीक अनुभव जोडूंक आमकां साध्य जातलें. देखून खरी एका नव्यानाच्या ह्या संभ्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच येवचो आयतार 4 वरार सांजेर वजां पुरशांव तशेंच कोंपरेचें फेस्त ताचे उपरांत युकरिस्तीक पुरशांव येवच्या मंगळारा सामुहीक काजारां आनी 27 तारखे सांजेर चेराचे आशिर्वाचन आनी इमाजीचो पुरशांव उपरांत वार्षिक महापर्व ही सगळीं कार्य मुखल्या 9-10 दिसांनी जातली. ह्या सर्व कार्यांकी तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरूं दी. सांजूक तुमचे खातीर आनी तुमच्या सर्व विरेत्या खातीर मागोवन दी. ह्या वर्सा फेस्ताचो संदेश जेजूच्या सळावळीन आमची कुटुंबां घेवन करया. सांजूता देव कुटुंबाचो शेरोती म्हणलो संदेश नियाळतना सांजूत आमच्या कुटुंबा खातीर विनंती करून दी. स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां लागीं जावन दी आनी आमची कुटुंबां घेवन जावन दीत म्हणून ह्या संदर्भार मागया. आतां विशेष करून हांव उडास करता आमची सिस्टर जेश्मा तिचो डॅडी तिचो पप्पा आज सकाळी आतां देवादीन जालो. हार्ट अटॅक जावन देवादीन जालो सिस्टर जेश्माचो बापूय. देखून ताच्या आत्म्या खातीर शांती मागया. सगळेच देव ताका सासान विशो लाभोवन दी आनी जेश्मा सिस्टरक तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या दुख सोसून व्हरूंक आदार करपा हो जावन दी म्हणी हे संदर्भार आमी मागया. हे गरजेंत ताच्या आत्म्या खातीर आमी मागतले. आता निमाणे गीत आमी गावया. ताचे फुडें देव बरें करूं म्हणची उतरां. भावेचनो ह्या मोठ्या कार्यांत तुम्ही समेस्तनी व मोगाक एकवटाचो सांगात तुम्ही दिला. तुमचो आमी आभार मानता. पण आज वेळार हांगासर येवन आयच्या नोवेनाक हो बावटो उबारून मोठो संदेश दिवन आनी मुखले नोवेनाची सगळी रीत चलोवन व्हरूंक आमच्या समोर हजर आसचे आमच्या वारड्याचे विगार वा भोवमानाधिक बाब ऑजवर्ल्ड मंतेरो बापानो तुमकां ह्या पोंचदा दब्यान मोगाचो आमी स्वागत मागता आसतना तशें तुमचो उपकार आमी बावडटा आमच्या कार्याच्या शिबिरान. तशेंच मगाच्यान आमी सांगल्या प्रमाणे हो म्हयनो इतलो हर एक लागीं कितले कश्ट आसात तरी हांगासर हर एकल्यांनी सांगात दिला. पूण हाका कारण सगळ्यां एकवटाय जे तर आमच्या विगार बापांची मेहनत थोडी कार्य मागतानी सांगल्यांत. पूण फाटल्या सगळ्या म्हयन्यांनी वर्सभर हांगासर विविध चटवटिके आसात. मात्रणी हांगासर इस्काल ह्या वर्सा 10वी क्लासीक म्हणून पावय जाय तर ताची वर्ती राटावळ आमच्या विगार बापांनी घेतल्या आनी पयले फावटीच्या रिजल्टाक लागून आसा. देवाची मजत मागोवन आमी ह्या शहर भुरग्यांकी बरें शिकप लाभोवन बरें पर्सेंटेज ह्या इस्काला लाभोवन म्हणून मागता आसतना फादर तुमच्या वावराक विगार बापानो तुमकां आमचो फिरगसकारांचो आनी सर भक्तिकांचो
तुमचो उपकार पावता व्यक्तिगत हातूंतल्यान तशेंच आमचे संगत हांगासर आसात आमचे मलगडे हे जाग तांची वळख नातले पडिनात लक्षला फिरगेजन तांणी सेवा दिला पूण आमच्या विगार बापा संगी हाता हात देवन वावुरचा मोनादीक बाप रॉबर्ट क्रास्ता बापानो तुमकांय आमचो मोगाचो स्वागता संगीत तुमचो आमी उपकार बावटा आमचे कॉन्व्हेंटाचे सिस्टर शेबा ती हांगासर ना तिची प्रतिनिधी जावन सिस्टर हांगासर आसा पण आमच्या सिस्टरांचो वावरी तशेंच सगळ्या पिरगेची सगळ्या वावरांत ती मेतेर जातात वाड्या जमती जावं दी मिसाळ जावं दी आल्तार सोबोलच्या खाली एकागे आनी ह्या सिस्टरांचो सर्वांचो सिस्टरांचो उपकार बावटा देव बरें कर म्हणटा आनी हांगासर आसा उपाध्यक्ष शैला सोज त्याची वडवणी हांगासर येतल्या यात्रिका भक्तिकांक आसा कित्याक 6 वर्सां जावन ती हांगासर सावजाच्या पांयतळा ती सेवा दिवन आसा आनी ह्या वर्सा ती पिरगेलची गोळीपाची उपाध्यक्षान जावन ती विंचोवन आयल्या आनी तिचो वरतो वाव ती दिता आनी आज तिचोय उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा मुखल्या तुमच्या वावराक जैत मागता तशेंच आमचो कार्यदर्शी हांगासर ना येतलो पण सगळ्या गोळी परिशदेचो विविध संघ संस्थेच्या मुखेल्यांचो आनी सांद्यांचो आनी फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या सहकार्यान सहकार दिल्ल्या तुमचो सुमेस्तांचो मोगान एका सुत्रान उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हांगासर आमचे समोर आसात माध्यमाचे आनी आमी हांगासर कोणाक हांगासर येवंक साधना तांच्या घराक तांकां तांच्या घरांनी हे पळोवचे भाग आमच्या विगार बापांनी आसा केला देखून सर माध्यमांक फोटोग्राफी करतल्यांक समेस्तांचोय उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा फेस्त जायसरी आमचे सवय आसतले आनी फेस्ताच्या दुसरे दिसा आमचे सवय आसतले कित्याक म्हळ्यार फेस्ताचे समारोपाक सोमता 29 तारखेर हांगासर जावच्या देवदास कापिकाड आनी खेळून दाखोवच्या नाटकाच्या समोर त्या देखून मुखल्या सहकार्याक आमी हर एकले मागया पात्रांव सांजूक एक ना एक रीत अशें हांगासर करीत आसा पोरी नायट विजीला दिसी असलो पावस वतलो की खाली पक्षी गेरेन मात्र कित्याक सकाळी मागले आनी पावस आनी रेतीच्या फादर रिचर्ड आनी सांगले थंयसर फुडें येता मुसर आडेंगली मुसर पावस ना पक्षी गेरेन देखून पात्रांव सांडाक कितें आसा तें म्हणलें ना खंयच्या वेळार कितें जाय आमच्या खुर्च्या जाता तशें येतो खंयच्याच सरकळ सावन ऑक्टोबर म्हयनो पावसाचो म्हयनो देखून आमी परत सांजाची मजत मागया जिजू लागीं मागोवन दान ह्या फेस्ताचे सहकार्य तशेंच सामूहिक हजारांचे कार्य आनी तो भागीदार आसा एक लागी सर विघ्नाले राखोरे म्हणून मागोवन तुमचो सुमेस्तांचो हांगासर साजरो जाल्याचो उपकार करता देव बरें करूं म्हणटा सम्यक दिन वासुयांतो बोरो सम्यक दिन वासुयांतो बोरो सम्यक दिन वासुयांतो बोरो मोगा परिमिता सोकोरो बाबा जेने पुता जेने पवित्रात्म्याचे नावी आता तुम्ही समेस्तांनी गजेवेचे ते सचे भक्ती पण आता आम्ही सुरू करता
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. सकाळींची भेटवणी येजूच्या दही काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पत्काच्या परीपणा पसत आनी अल्ताराच्या बोपय सक्रामेंतान तुवें तुका कळ्ळें नासतना भेटोवच्या समेश तिऱ्या पसत बगे जावकार मरेच्या कथायूं काळजा मारिपात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याच्या परिस्थितीच्या इराद्या पसत आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्यांत दाखोवन दिल्या पसत हे सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पसत येजूच्या बोपयत काळजा येजूच्या देव काळजा तुजें राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्याक लागून आसची आनी सर पत्क्याची शिक्षा माफी जोडोंक हांव कशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोवदैवीक काळजाच्या ससायन राख आमच्या भोव बगेन पापा साहेबा जा तूं तांकां उजवाड घटाय आनी बुजवाणू. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांय पडटां हांव तुका अर्घन दितां अंतस्करनी नमस्कार करतां और तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण नीज क्रिस्तां केलो म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजे कोट तुज्या हातांत दितां. म्हजें चिन्ना उत्सव म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्या तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्काच्या परीपणा म्हज्या जेजू तुज्या क्रिस्ताच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पसत बक्षी म्हजी समेज पत्कां म्हज्या पत्क्याची कबूल कर. देव पवित्र आत्म्या दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कान हांवें पडत जावच्या तुजे पदी सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हज्या पत्क्याची कबूल कर म्हाका पत्क्या बक्षी. बावर्ताचें विधान सरेश्वरा देवा तूं एकूच देव आनी एका देवतांत एक जाण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिरसत मानतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पत्क्या खातीर बेलो आनी जिवांची आनी मल्ल्यांची मनीसी पुरवण येतलो म्हूण हांव सत मानतां. ही सतां आनी कॅथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत मानतां आनी विसरतां. कित्याक तूं सस्तीक सत आनी जनवाय आनी तुवें ती उगडाप केल्यान तूं पटोवन पडनाय वा पटोवन पडनाय ह्या बवर्त्यान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवसाचें विधान सरेश्वरा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पत्क्याच्या बक्षांनी आनी हे जिणी उपरांत सस्तीक जोडटलो म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेद्वार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें बसयलां ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोवंक खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सरेश्वरा देवा सर वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे बसत म्हज्या पेल्यासोय हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो अपानिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका पावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरोवंक खुशी व्हरतां. आमेन. दुखेचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पत्क्याच्या दूख धरतां आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरें तुजे रितीची शिक्षा म्हाका पावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रास चड भोगपो जाल्या देवाक हांवें आत्मान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करना म्हूण आनी पत्काचे समाय सुकयतलो म्हूण तीन निचेव करता. आमेन. म्हरी एक समर्पण म्हजे रणी आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हज्या भक्ती पळोवन दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांय दवरनासतना देखून एक मोगाळे माये हांव तुजो जाल्ल्या वरी राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास्त आनी वस्त म्हणल्यार बरी. अमरी सोमेच्या बड्यान बरी खबर हाडली नमान मुरे बरले समृद्धीचे संगाता श्रेयाम त्या तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशी जेजो आपले सोमेची साकन नमान मुरे बरले समृद्धीचे संगाता श्रेयाम त्या तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशी जेजो आनी देव सपूत मनीस जालो नमान मुरे बरले समृद्धीचे संगाता श्रेयम त्या तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजी कुशी जेजो बगेवन ती देवाचे मे आमा पासून विनंती कर. प्रार्थुया ही सम्या बुड्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशेपण घेतले आमी जाणा जाल्ले हांव ताच्या कश्ट आनी कुसार वरवीं जिवनपणाचे आनंद आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणी वत म्हणून आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमे मरी पावता. आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या देव गेल्या बुड्या म्हज्या रखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिला तुजे रुपेन म्हजी मोत उजवडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन.
सरिल्ल्या सशनाचो विषय दिता का येसम्या आणि नंतर प्रकाशांचेर पकोंदी समुद्रात ते विषय घेऊन देत आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आम्ही भरा देवाच्या उडोवाय रूपांतर करून कुडी क्रिस्ताच्या मक्तीन उर्बेन आयल्या आम्ही जेवणा सोम्याची जुतये कोट्या बांदान मोकाच्या कोठाम एक जावन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या उडोवाय रूपांतर करून कुडी क्रिस्ताच्या मक्तीन उर्बेन आयल्या आम्ही सोम्याची जुतये कोट्या बांदान मोकाच्या सोम्याचे जेवा सर्ग्या बलिदान सर्गीचे पवित्रकार दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण जीवन भरवशा किरण देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी सांजुदाच्या भक्तिकानो फेस्ताक तयार जावन आसा करच्या 9 दिसांच्या ह्या पयल्या नोवेनाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन इमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर विशेष करून मागया. ह्या संदर्भार माध्यम मुखांतर हें नवें करतात त्या सर्व भक्तिकां खातीर आमी मागता सर्वेस्पर देव तुमचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं. ह्या संदर्भार अर्गां आनी त्या सावन बसत मीस भेटयता. बऱ्या भलायकेच्या एरिया बसत फिलीप नेरी सेराव आनी कुटाम IC कॉलनी मुंबय. अर्गां त्या सावा खातीर मीस भेटयतात प्रकाश मेल्विन मॉरिस आनी कुटाम मुडबिद्री इस्रायल. तशेंच लादिस्लॉस डिसोजा बेंगलोर, एरिक डिसोजा किन्नीगुडी, सचिन डिसोजा बत जल्मा दिसाच्या करच्या संदर्भार ऑस्ट्रेलिया, शार्लेट फर्नांडीस कुवेट, सिल्वन सिक्वेरा नित्या दरवडो. घरच्या अल्मोजात्म्या बसून मिस भेटयता लीना डिमेलो सुरतकल. प्रत्येक ते सहा बसून मिस भेटयता सेबेस्टियन तावरो अंधेरी ईस्ट मुंबय. पॅरालिसीस पिडेंतले गुण जावचे खातीर. तशेंच राहुल चाक सिक्वेरा नित्या दरवडो, लेडविन सिक्वेरा आनी कुटाम किन्नीगुडी ह्या सर्व रेद्या बसून मागया.
आम्हा समेस्त बसत मागया जे कोणा मागतान बसिलान सुगडास कडून तांचे बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागया. हे संदर्भार आमच्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयतात बाब अजवळ मंतेरो तांचे खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. सरस्पर देव तांकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी. बाब रोबोटाकी बरी भलायकी दिवन दी. आम्हा हर एकल्यांक कृपे देण्याने बरोवन दी म्हण मागया. आमची सिस्टर जेस्मा तिचो बापाय देवादीन जाला आयच्या सकाळी ताच्या आत्म्या खातीर विशेष करून मागया आनी तांच्या कुटुंबाक विशेष करून समयाची कृपा आनी बुजवण आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मगच्या भाव भयणीनो येदळसो तुमी आयकल्या प्रकार आमी ह्या सांत जुदाच्या फेस्ताक तयारी आयच्या दिसांतल्यान प्रत्येक खेरीत तयारी सुरू करता. आनी ह्या फेस्ताक संदेश आसा समय जेजूच्या साळावळेन शेगुणाची कुटुंबां बांदया आनी आमचो त्या खातीर आमचो पात्रोनो सांत जूद तादेव कुटुंबाचो शारोती आमकां ह्या दिशेन आमकां कुंभ करून दी. आनी आयच्या दिसा प्रत्येक जाण पयल्या दिसा आमी भुरग्यांक फोकस करता भुरग्यां खातीर मागता आनी भुरग्यां खातीर कशें जेजून भुरग्यांचो मोग केलो तेच परी आमच्या कुटुंबांत आसल्या सर भुरग्यांचो आमी फावो त्या रितीन मोग करूंक तांकां फावो त्या रितीन मार्गदर्शन दिवंक फावो त्या रितीन वागोवंक समयाचो आदार मागया. आनी तशेंच भुरग्यांनी देवाचो चवथो उपदेश माय बापाक मान दी हो उपदेश सदांच पाळून आपल्या आवय बापायक फावो तो गौरव दिन वाडोवन येवंक ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. हें अर्घ बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर समेस्त आमी सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या अर्घ बलिदानांत फावो ते रितीन भाग घेवचे खातीर सर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसार सांगता मनान चिंतून तोंडा उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somya kakulker, Somya kakulker, Krista kakulker, Krista kakulker, Somya kakulker, Somya kakulker. प्रार्थया. देव आमच्या मोगाळ बापा दम देतो सांत जूद ता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें अख्या प्रितमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप आवय बापायक मान. भुरग्यानो म्हजें आयका कित्याक हांव तुमचो बापाय. हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिरवें जमयतल्या मनशा परी.
जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सरेस्पराक विधी जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता आनी साकर धनयांची सेवा करता ते भशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता. तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी करनेन ताका मान दे, कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद हुमटून घालता. तुज्या बापायक आत्मान सोसूंक मेळटना बाडाय करिनाका. तुज्या बापायचो आत्मान तुजो गौरव न्हय. एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा आनी आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे उतार प्रायेर ताचो सांबाळ कर. तो वांस पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचें गिन्यान आसकत जायत जाल्यारय तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करिनाका, कित्याक बापायक दाखयल्लो मायपास केदींच विसरोन वचना. बगात, तुज्या पातकाचें फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो. वतांतल्या हिमा भशेन तुजीं पातकां वितळटलीं. जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदाका सारको आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. तुझी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. या तुज्या गांवांत सर्वेस्परा तुवें एक फावटी दया दाखयली. गुलाम जाल्ल्या जगपाच्या भुरग्यांक तुवें सोडोवन हाडली. तुजे परजेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिच्या सकट पातकाची कथा तुवें पुसून काडली. तुजो राग तुवें पयस केलो. तुजो क्रोध तुवें सण सोडलो. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. देवा, आमच्या दरकां नव्यान आमकां एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें दयाकन विसर. तूं आमचेर सदां काळ रागार रावतलोय वे. संततेचे संतते आमचेर तापोवन आसतलोय वे. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. Alleluia, 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 alleluia. लना भुरग्यां म्हजे सिंग सोडा
तांकां अडयनाकात म्हणटा सोमी तांचे जावन आसा सर्गीचे राज्य Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरन मागचे खातीर लोकांनी तांकां जेजूसाची हाडली. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेश्टायलें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचें सई. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयसो फुडें गेलो. देवाचें उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आतां इस्रायलांनी हमास तांच्या मदें झूज चलता आनी जाय ती देसवाट आनी हिंसा थंयसर चलून आसा आनी आमी आमच्या माध्यमांनी हाच्या विशयांत पळोवन आसा आनी सामाजीक माध्यमांनी आनी आमच्या तशेंच इंटरनॅशनल माध्यमांनी आमकां थंयसर जावची ती देसवाट या थंयसर जावची ते सकड घडितां आमच्या दोळ्या मुखार येतात. आनी त्या झुजांत आमी पळयलें हमास भयोत्पादकांनी इस्रायलाच्या थोड्या जाणांक, थोड्या स्त्रियांक, भुरग्यां सकड अपहरण करून व्हेलां. आनी ते व्हिडियो आमच्या माध्यमांत आमी पळयल्यो. आनी तशेंच साबार भुरग्यांचोय भुरग्यांक तांणी लगाड काडला म्हणून थंयसर वर्दी आसा. आनी तशेंच इस्रायलान पार्टी फालेस्तिनाचे वयर धाड केल्ल्या वेळार साबार भुरगीं मरण पावलीं आनी गायिल्लीं आनी साबार जण मरण पावलो. हे सकड आमी ह्या हप्त्यांत, फाटल्या हप्त्यांत एक दीस म्हणल्यार बरी पळोवन आसा. रशिया आनी युक्रेन झुजांत तशेंच झूज चलतना थंय जावं दी या खंयसरी झूज चलिल्ल्या वेळार सडावत ताचो परिणाम भोगसो भुरग्यांनी आनी स्त्रियांनी सडावत जावन खंयसरी झूज जावं दी, हिंसा जावं दी, तें भोगूंक मेळटा. ताचो परिणाम भुरग्यांक आनी स्त्रियांक हें सगळ्या संवसारार घडचें तसलें विद्यमान ह्या तसली परिस्थिती. आज आमच्या समजणे प्रकार भुरगीं अस्कत, तांकां व्हड बळ ना, विशेश सकत ना, धांवोंक ओगी तशें सुकोवन गांगेवंकी तांकां जायना. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं ल्हान प्रायाचीं अस्कत आसतात, तांकां हेरांची खूब मोग गरज आसा. आनी असल्या परिस्थितींत आमी आज ह्या फेस्ता संदर्भार आमच्या सांत ज्यूता देवाच्या फेस्ताक तयारी करच्या आमी आज भुरग्यांक केंद्रीकृत जावन थोडी संगती वैत पुस्तकां तावन आमी समजून घेवया. आमच्या समजणे प्रकार भुरगीं नेणटी आनी निश्कपटी. नेणटेपणांत भरलेल्या तांकां आमी तांची सत्राय करी जायी, फावो ते रितीन तांकां वागय जायी अशें म्हणून संवसारार अभिवृद्धी जाल्ली सकट राष्ट्रां थंयसर तांकां तांच्या विशयांत प्रत्येक रितीन कानुनां मांडून हाडटात. आनी तांकां ह्या भुरग्यांक प्रत्येक जाण मुखार मुखली पर्ज जावन वचच्या त्या भुरग्यांक फावो ते रितीन वागोवंक सकट राष्ट्रांक उलो दितात. अभिवृद्धी जोडलेल्या राष्ट्रांनी प्रत्येक जावन भुरग्यांची सत्राय करचे खातीर, भुरग्यांची वाडावळ फावो ते रितीन जावचे खातीर हांवें सांगलें बरीं बरीं नियम आसात. आमच्याच देशांतय बरीं कानून आसात. बाळ कामेल्यांक कामाक दवर नजो
ती कानुना मुखार ती शिक्षार्ह अपराध अशें म्हणून आमच्या देशाचो कानून शिकयता. आनी तशेंच पोक्सो म्हणलो एक कानून आसा. भुरग्यांक लैंगीक रितीन शोशण करचें आडोवचे खातीर तें एक कठीण कानून आसा. आनी असल्या भुरग्यांक कोण लैंगीक रितीन तांकां शोशण करता तांकां कठीण शिक्षा त्या कानुनांत आसा. अशें आनी तशेंच CWC म्हणून एक समिती आसा, चायल्ड वेलफेअर कमिटी म्हणून. ती समिती भुरग्यांक कसलेच अन्याय जायनाशें, कसलेच रितीन शोशण जायनाशें, तांचें शिकाप चुकनाशें विशेश रितीन मेहनत घेता. सकट गांवांनी ती आसा आनी तांकां बरो पावर अधिकारी आसा त्या कमिटीक. अशें आमच्या संवसारांत भुरग्यांची जतन बऱ्या रितीन जावचे खातीर नियम आसात, थंयसर कानून आसात. आमच्या दिवसीजींत हें वर्स कुटुंबाचें वर्स म्हणून थंयसर प्रगट केलां. आनी ह्या वर्सा आमी आमच्या कुटुंबांनी सक्कट सांद्यांची जबाबदारी कितें, कुटुंब कित्याक सांगात आसा जायी, कुटुंब कित्याक एकवटान जी जायी म्हणल्या विशयांत ह्या वर्सा आमी नियाळ केलो. आनी आमी हांगासर आज पक्षगिरे ह्या सांत ज्यूदाच्या यात्रेक क्षेत्रांत हांगासर आमी ह्या आमच्या फेस्ताची तयारी करता. आनी आयच्या सुरवेच्या दिसा आज आमी भुरग्यां विशयांत प्रत्येक रितीन नियाळ करूंक हांगासर अवकाश करून दिला. आनी आयचो दीस भुरग्यां खातीर आमी थंयसर समर्पण केल्या. ह्या दिसा आयची वाचपां प्रत्येक जावन भुरग्यां विशयांत आमकां थंयसर उल्लेख केल्ले आमकां आयकूंक मेळ्ळें. थंयसर पयल्या वाचपांत प्रत्येक जावन सिराकाच्या ग्रंथांत भुरग्यांनी कशें आवय बापायक मान दी जाय अशें म्हणून तें आमी आयकलें. जाल्यार वांजेलांत आमी जेजून कशें भुरग्यांचे वयर हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो ह्या विशयांत आमी आयकलें. सिराकाच्या ग्रंथाचो तो बरयणार बेन सिराक म्हणून तो एक धर्मशास्त्री. आनी ताणें बरयलो हो बूक आमी आतां वाचतो, सिराकाचो ग्रंथ म्हणटा पळय तो बूक. तो एक भुरग्यांक आनी युवजनांक पाठ पुस्तक, तो एक रिडर म्हणल्या बरी ताणें थंयसर जुदेव समाजींत तो बरयलो. भुरग्यांक एक पाठ पुस्तक म्हणल्या बरी, भुरग्यांनी कशें जी जायी, भुरग्यांनी आवय बापायक वडिलांक कशें सकट मान दी जायी म्हणलें तांणी. आनी भुरग्यांची नडतें सकट कशें आसा जाय म्हणून तांकां बोधबाळ सांगच्या बरी तो बूक बरयला. आनी तो म्हणटा त्या बुकांत प्रत्येक जावन आयच्या वाचपांत आमी आयकल्या प्रकार जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता, जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वें पुंजयता आनी ताका ताच्या काशा भुरग्यां उद्देशी संतोश मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव आयकतलो. कोण भुरगो आपल्या भुरग्यापणार ह्या युवजन आसतना आपल्या आवय बापायक मान दिता तसल्या भुरग्याक ताच्या भुरग्यांत आनी उपरांत तो व्हड जातना ताका भुरगीं जल्मल्या वेळार ताच्या भुरग्यांत आनी संतोश मेळटलो. तितलें मात न्ही, कोण आपल्या आवय बापायक मान दिता, गौरव दिता, तांची सेवा करता तो आपल्या पातकांचेंत फारीकपण जोडून घेता. फारीकपण म्हळ्यार शिक्षा माफी सकट जोडून घेता. कित्याक म्हळ्यार तितलें त्या सवत्या देवाच्या सवत्या त्या उपादेशाक माय बापाक मान दी म्हणल्या उपादेशांत तोच उपादेश विवरात्मक जावन तो थंयसर तो बेन सिराक तो विवर्सिता. आनी अशें हर एका भुरग्यान आपल्या आवय बापायक मान दिवचें, तांची सेवा करची. प्रत्येक जाण उता प्राय पावल्या वेळार तांची बोध स्थिमितार नातल्या वेळार प्रत्येक रितीन तांकां गौरव दिवन तांची सेवा करचें भोव गरजेचें. अशें केल्ल्या वेळार हर एक व्यक्ती आपल्या उता प्रायर आनी आपल्या जिवितांत संतोश जोडटा मात न्ही, देवच ताच्या मागण्यांक कान दिता. केदाळ तो मागण्यांक उबे रावता आनी आपले हात विस्तारून देवा लागीं मागता. देव कुशेन तसल्या व्यक्तींची मागणी आयकता अशें म्हणून तो सांगता. अशें हो बेन सिराक ह्या सिराकाचो तो बरयणार तो धर्मशास्त्री देवाचो चवथो उपादेश माय बापाक मान दिया म्हणलो तो उपादेश बऱ्या रितीन पाळूंक भुरग्यांक उलो दिवचें आमी थंयसर आयकलें. वांजेलांत थंयसर जेजू हरशी थंयच्या स्त्रियांनी आपल्या धाकट्या नेणतल्या भुरग्यांक आपण हाडिल्लें. ताणें तांच्या राबीन ताचे वयर हात दवरून
ताका आशिर्वाद दिवचे खातीर. आनी भोवशा हो वेळ सांजेचो आसूंक बरो, सगळो दीस जेजूक पुरो आसन जाल्ली, तशेंच शिसांगी पुरो आसन जाल्ली आसूंक बरो. आनी अशें पुरो आसन जावन आसतना ही स्त्रियो तांचे धाकटे धाकटे भुरग्यांक हाडन परत आपल्या मेस्त्रीक दोश्टें त्या शिसांक बरें लागलें ना, त्या देखून तांणी आडयलें. येवन नाका, आमच्या मेस्त्रीक पुरो आसन जाल्या आतां ताका दोशी नाकात अशें म्हणून आडयलें आसूंक बरो. आनी तें सम्यान पळयलें आनी तो म्हणूंक लागलो, ल्हान भुरग्यांक आडयनाकात, म्हजे साठी म्हणजे म्हाका आडयनाकात, कित्याक म्हळ्यार तांचें जावन आसा सर्गींचें राज, तांचें जावन आसा सर्गींचें राज म्हणूंक लागलो. आनी तांचे वयर हात दवरून तांकां ताणें धाडलें. कित्याक म्हणटा तुमी तांकां तांचें जावन आसा सर्गींचें राज म्हणून, कित्याक म्हळ्यार अंजलांत कोणा थंय भुरग्या सारको मनोभाव आसा, तस जाल्यांक सर्गींचें राज म्हणून सम्यान आमकां सांगिल्लें मेळटा, सांगिल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. ह्यात मातेवाच्या 18व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक थंयसर मेळटा. एक दीस सवाल विचारलें, सर्गींच्या राजांत व्हरतो कोण गे म्हणून, सर्गींच्या राजांत व्हरतो कोण गे म्हणून थंयसर सवाल आयले वेळार जेजून तांकां एका ल्हान भुरग्याक तांचे मोदेगांत उबें केलें आनी सांगिल्लें, सत सांग तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो करून ह्या भुरग्या बरी जाता, तो सर्गींच्या राजांत व्हरतो जातालो. ह्या भुरग्या बरी ल्हान करून आपणाकच खालतो करून घेता, तो सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हणून. म्हळ्यार सम्या प्रकार असले कालत्या स्वभावाचे भुरगे आमी म्हणटा कालतीं, ती नेणटीं, तांकां तांचे थंय कपाट पडना, तांचे थंय राजकीय ना, ती आपल्या वडिलांचेर संपूर्ण रितीन बंदून आसात आनी तांणी वडिलांनी सांगलें आयकतात, समजतात आनी तांकां पात येतात. असलो एक कालतेपणाचो स्पिरीट भुरग्यां थंय आसा. आनी त्या देखून तसलो स्पिरीट कोणा थंय आसा, कोण भुरग्यां बरी जाता, असलो आपणाकच कालतो करता, तसलो सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हणून सांगिल्लें आमकां 6 माथेवाच्या 18 अध्यायांत वाचूंक मेळटा. तशें म्हणटाना जेजू आमकां भुरग्यांक आदर्श जावन दिता. आमी सर्गींच्या राजांत रिगा जाय जाल्यार सर्गींच्या राजांत व्हरते म्हणून आमकां लेखीत जाल्यार भुरग्यांक आमच्या मुखार आदर्श जावन देख जावन आमकां दिता. आनी तांचे बरी आमी कालते जाय, तांचे बरी आमी नितळ मनाचे जाय, तांचे बरी आमी निश्कापाटी जाय आनी तांचे बरी संपूर्ण रितीन पात येण्याची जाय. असं जाल्यांक समी आमकां आमची आमकां देख जावन दिता. आनी आमी तशेंच जाय भुरग्यां बरी कालते स्वभावाचे नितळ मनाचे जाय म्हणून सम्यान आमकां उलो दिवचो. मगाच्या भाव भयणीनो, आमी आज हांगासर ह्या देव मंदिराक आयल्या ह्या 9 दिसांच्या भक्तीपणाच्या पयल्या दिसा. आनी आज ह्या भुरग्यां विशयांत आमी नियाळ करतना आमच्या कुटुंबांत असल्या भुरग्यां विशयांत आमी चिंतया. आमची भुरगीं हांगासर उणी भुरगीं दिसतात म्हाका. आज आमच्या कुटुंबांनी ह्या दिसांनी आजच्या भुरग्यांचो सांखोय उणो जाला. मस्त कडेन आमी पळयता मोरनां चड जातात, भुरगीं थंयसर वोलां भोव उणी. म्हळ्यार वर्सान वर्स आमच्या भुरग्यांचो सांखो आनी आमचो सांखो उणो जावन येता. असल्या परिस्थितींत आमकां शिराकान शिकयल्या प्रकार आमी आमच्या भुरग्यांक देवबिरांतीन वाडोवन आमी तांकां वागोवया. देवबिरांतीन ल्हान ताणूच तांकां देवबिरांत पेल्याक गौरव दिवचें, पेल्याची सेवा करचें, कालतें उलोवणें, कश्ट आयलेल्या वेळार दृढपणी रावचें आनी सुदारचें, हें सक्कट शिकोवया. हांवें सांगलें सक्कट सांगती, परत हांव सांगता, आमी भुरग्यांक कितें शिकयचें म्हळ्यार ल्हान ताणूच भुरग्यांक आमी शिकय जाय देवबिरांत. आमी शिकय जाय भुरग्यांक पेल्याक गौरव दिवंक, वडिलांक गौरव दिवंक, आमच्या शेजारच्यांक सांगात्यांक आमी गौरव दिवंक ल्हान आसतना तांकां शिकय जाय. आनी कश्टार आसलेल्यांक पावोवंक, कोण कश्टार आसा, दुखेस्त आसा, पिडेस्त आसा, तसल्यांची सेवा करूंक, तांचे विशयान हुस्को दाखोवंक आमी ल्हान ताणूच शिकय जाय तांकां. आनी कालतें उलोवणें मस्त फाटी आमी पळयता भुरगीं काल उलयले तांकां तिदवी नात आवय बापाय. भुरग्यांक ल्हान आसतना तिदवी जाय, तसलें उलयणें बरें न्हय. आमी आमचें उलोवणें गौरवाचें, कालतेपणाचें, मर्यादेचें जाय पुता अशें म्हणून आमी तांकां सांगूंक जाय. आनी तितलें मात न्हय, मस्त फाटी आमच्या भुरग्यांनी आतां आमच्या सडा कुटुंबांनी 1 या 2 भुरगीं आसचीं, तांकां कश्ट ते फूड करूंक धैर्य पावना. मस्त फाटी आमची भुरगीं
देदेस्पर जातात ल्हानशे कश्ट आयले वेळार देदेस्पर जातात परिक्षेंत पयलीं जाल्या वरां जीव घात केल्ली कितलींय घडीत आमकां आयकूंक मेळटात म्हळ्यार तांकां तांच्या दिसपट्टे जिणेंत हे कश्ट कशे फूट करचे ते आमी शिकोवना ल्हानपण शिकय जाय तांकां कशें आमी कश्ट आयल्या वेळार दृढ रावूं जाय चंचल जावन नजो तेरास्तान आमी सांबाळी जाय धैर्यान आमी हे कश्ट स्विकार कर जाय हें आमी शिकय जाय आनी तशें सुदारसूंचें धाकटीं आमच्या कुटुंबांत भुरगीं उणी आसल्या वेळार ती तांकां अवकाश मेळना पयलें घरांनी मस्त भुरगीं आसतल्या वेळार भुरगीं एकामेकाक सुदारसून शिकतालीं स्वाभावीक जावन कुटुंबांत आसतनाच एडजस्ट करचें सुदारसूंचें तें सगळें शिकतालीं आतां आसलीं एक दोगा भुरगीं जाल्यार तांकां तें सुदारसूंचें कळीत ना तें उपरांत तांकां मारग पडटा मस्त समस्या कारण जाता तांच्या प्रत्येक जाण काळ जारे जिणेंत सुदारसूंचें तांकां कळीतच आसना एडजस्ट करचें हेरांच्या अभिप्रायांक गौरव दिवचो मान दिवचो तें तांकां कळीत आसना हें आमी भुरग्यांक ल्हान आसतना शिकय जाय पडटा मोगाचे भाव भयणीनो ल्हान आसतनाच ह्यो संगतीचे कडेन आमी शिकोवया तांकां तांणी सूख केल्या वेळार तिदव्या म्हळ्यार ताका मार घालचें न्ही आतांच्या काळार मार घाल्यार ते आमचे सायकोलॉजिस्ट म्हणटात ते भुरग्यांचे वयर व्यतिरिक्त परिणाम पडटा म्हणून मार घालचें न्ही पूण बऱ्या रितीन सारक्या रितीन भुरग्यांक तिदवंक आमकां कळीत आसूं जाय जर आमी अशें करच्या बदलाक आतां थोडे फावटी आमी विचारतना आमी फिरगजनी आसतना थोडे फावटी भुरग्यांक दोतोर ना खंय प्रत्येक जाण PUCच्या भुरग्यांक थोडे फावटी भुरग्यांक दोतोरनी धाडिनात YCS मिटिंगां धाडिनात खंय आसता खंय गेल्यात म्हण विचारल्यार भुरग्यांक ट्युशन आसा भुरग्यांक कोचिंग आसा भुरग्यांक तें आसा ती तरबेती आसा ही तरबेती आसा अशें म्हणून धाडचें आमी आयकता हांव म्हाका भाव भयणीनो भोवशा व्हड एक सूख आदारता भुरग्यांक आमी भावार्थांत आमच्या आमी तरबेतीत करिना भोवशा तें म्हारग पडटलें आमकां ती वाड जातना तींच भुरगीं ह्या भावार्था विशयांत कांय नेणां आसचीं तीं भुरगीं आमकां मुखार रावतलीं आमकां फाटीं उरयतलीं तो व्हडलो आमी कोणाकच दुरसोवचें नाका आमी दुरसो जाय आमकांच आमी दुरसो जाय पडटा भावार्था विशयांत आमी सांगलें तांकां भाव ती दोतोन वेळा वेळार PUC पर्यंत तांकां दोतोन दिवची गरज भावार्थांत कितें शिकयलां सोम्यान कितें शिकयलां सोम्याचीं उतरां कितें पर एक व्हिडियो पळयलो हांवें थंयसर त्या व्हिडियोंत क्रिस्तांव भुरग्यांचे न्ही आनी तशेंच मुस्लीम भुरग्यांचे थंयसर कॉन्ट्रास्ट केला भुरग्यां लागीं क्रिस्तांव भुरग्यां लागीं विचारलें तुज्या धर्मा विशयान सांग पळयत पुस्तकां तुज्या बायबलांत कितें सांगलां तें विचार तें सांग म्हणून सांगल्यार एका क्रिस्तांव भुरग्याक एक वाक्य बायबलांतलें एक वाक्य ह्या 2 वाक्या बायपाठ सांगोंक येना तेंच मुस्लीम भुरग्यां लागीं विचारल्या वेळार ताणें पॅराग्राफस बायपाठ सांगले कुरानांतले खंयसर आमी चलवाले आमच्या भुरग्यांक आमचो बोवाड दिवच्यांत दोतोर न्ही ह्या हेर संदर्भार आमच्या भुरग्यांक एक वाक्य बायबलांतलें एक वाक्य करेक्ट सांगोंक कळना म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें आमी देवाचें उतर आमच्या भुरग्यांक दिवच्यांत चलवाले मोलां शिकयल्यांत वय सांगत आसत देवाचें उतारय आमी तांकां दिवची गरज आसा आनी त्या देखून आज ह्या संदर्भार आमी आमच्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक रितीन मागया शिराकाची ते शिकोवन मोतीन दवरून आमच्या भुरग्यांचो आमी फावो तो मोग करया तांकां फावो ते रितीन देवबिरांतीन सोमी कसो पळय प्रायेन आनी जाणवायेन आनी देवबिरांतीन वाडून आयलो तशेंच आमच्या भुरग्यांक ल्हानपणाचो ती देवबिरांत ते आमी शिकोवया भुरग्यांनी उडासन दवरचें आपल्या आवय बापायक मान दिवचें हें सम्यांक मानवता हें ते पयल्या वचपांत सिराकाण सांगलें तर मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमी ज्यूत तादेव ह्या आमच्या पात्रोणाची परब आचरणांक तयारी करच्या ह्या वक्ता ह्या पयल्या दिसा आमी भुरग्यां खातीर प्रत्येक रितीन मागया भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर आमी मागया आमची भुरगीं देवबिरांतीन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडून येतना सोम्यांक मानवाची तसली जावं दीत आनी सर भावार ती शिकाप सकट जोडून सोम्यांक ती मानवून दीत आनी प्रत्येक जावन सांजू तादेव कुटुंबाचो शारोती भुरग्यांचो मजतदार जावन दी आनी आमचें जिवीत आमचे प्रत्येक जाण आमच्या भुरग्यांचें जिवीत पडजळ अशें करून दी म्हणून ह्या संदर्भार आमी मागया दादान भरू मोगा
बापा मोगान घेव मोगान तुवें आमकां दिलें दिर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्या तुपल्या मदें सांगलाय सौम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या रावान पेटून हाडून आयल्या आनी घे बापा मोगान घेव उबे रावया म्हज्या भाव भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मांडटात असलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मैमीक आमच्या नाक्या पयसवेच्या दावाक सरस्पोन मानून घेव. सर्वेस्परा भगवन धर्मदूत सांत जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिल्लो आनी रगत वारयलें. तीच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बादी आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरपी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगात ती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. वदें दिता नसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काश परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरामता. तो पराधीन जालो ते राती तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची.
तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात फातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawato sugut pergatuya. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Jesu जीवन झाला, जीवन झाला, जीवन झाला, जेजू नव्याने तोलो, जेजू जीवन झाला, जीवन झाला, जीवन झाला, जेजू नव्याने तोलो. बापा आमचे सोडून पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर जिवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तेच बली आतां तुजी पळय सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मा आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं अशें देवाचे माये बोबा घेवन आमकां मरयेच्या तिच्या पती जुजेच्या आनी तुज्या भगवे धर्मदताच्या तशेंच भगवं सांजुता देवाच्या आनी वैभवी रक्त सक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्या दायसांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आदार निरंतर मेळटलो म्हण आमी विस्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा भाग्यवंत फ्रांसीस आमच्या बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापाच्या सांगाता आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या गोवड्या आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबातान आनी प्रिती मोगान तीर करे. तुझ्या हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या विस्ना कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवाल्या बापा संवसारांत शिव पडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मय पासां तुज्या राज्यांत घे ते आमी तुजी महिमा बगून सासणाक दादोशी जाताले म्हणून आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्यावरी तुजे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदाक बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. कुमगाराक तयार जावन सोम्यान तशी केलेली मागणी आमी सांगाता भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दी नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशा नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजी उदार कावकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आघातांतली वाटय. कित्या राजवरती पदवी आनी वैमा तुजी ससनाच्या ससनाक
समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जांबळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येत आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाग आमेन. सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो तुमचे सवय असो. माय मगो सुगुतचा एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. अपुर्णा जिवान जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवनशें म्हाका फावना भोवन बुद्धी वचून म्हाका भागले की मेळटली. मगर भाव भयणीनो पवित्र कुमगार आतां आमी सेवंक वेता. हे पुणतळार पवित्र कुमगार सगळ्यांनी जिबेर मात्र सेवसो जिबेर मात्र. जेवणा आमी मुखार सरया ताचे संगी रावया. सासमीक जिणेचे आमी खाण सेव्या नवे जिवीत आजोडया. सोमियाच्या जेवणा आमी मुखार सरया ताचे संगी रावया. सासमीक जिणेची आमी खाण सेव्या नवे जिवीत आजोडया. ये सोमिया तुये दुर्बळ्या भिडारांत पातका काळो आमचो धांवडाय सदा वाटेन म्हाका सरय. ये सोमिया तुये दैवीक जीव दातारा ये तुझ्या कोपान म्हाका लिपय सरकीच्या सुखाक मावय. दाखवाली संगी आमी एक सावरावया यत्तेच थोडा मी सोडया. सोमियाच्या मोगात आमी तीच जावन रावया जिनी येसूसान सई जोडया. ये सोमिया तुये दुर्बळ्या भिडारांत पातका काळो असो धांवडाय सदा वाटेन म्हाका सरय. ये सोमिया तुये दैवीक जीव दातारा ये तुझ्या कोपान म्हाका लिपय सरकीच्या सुखाक मावय. काळजां दयल्या सोमिया जेजू आमी अर्गां दिवया. आमी दोळे धांपिया एकडी बरोर गां दिवया.
आमच्या कुटुंबांत भुरगीं जावन आसा संतोष ह्या भुरग्यांक सोमोग करूंक ह्या भुरग्यांक खरें मार्गदर्शन दिवंक आनी शिकून आनी वाडोवंक सोम्याच्या काळजा सारकी तांणी जावंक आमी हर प्रयत्न करूंक ताची कृपा मागया तांणी केले सर बरेपणा करगां दिव्या अर्गां तुका सोमयान जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सोमयान जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सोमयान जेजू आराधन तुका सर वायटांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतल्या निवारलेल्याक अर्गां तुका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सदा पांयांतल्या मरणादी पिड्यांतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका कालच्या रात्रीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयचो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका ह्या पुणतळाक येवन नव्यानाच्या दिसाच्या पयले नव्यान करूंक हो फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयाची तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका आमच्या कुटुंबांत तुवें दिल्ल्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर अर्गां तुका सुमयाची आयच्या दिसा ह्या तुज्या उतरांनी तुज्या उंड्या वायनान म्हणजे तुज्या कुडी रक्तान आमकां दोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयाची तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका सुमयाची हांव दिता जेजू हांव दिता जेजू हांव दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव दिता जेजू हांव दिता जेजू हांव दिता जेजू काळजान प्रार्थुया बहुमोगाळ बापा भगवान ज्योता देवाच्या जैतिवंत मरणा पासत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या मायमे मद कुडी रक्त वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी दायकन बशा मगाच्या भाव भयणीनो सांजुदाच्या पुणतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता 9 दिसांच्या नव्यानाच्या पयल्या नव्यानाक तुमी हांगासर हजर आसून माध्यम मुखांतरी हें नव्यान करून समेची कृपा आनी तुमची समेची बेसांव हांव मागतले तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां तशेंच मोगाचो स्वागत मागता सांजुता देव तुमच्या वचो विनंती करूं दी तुमकां आपल्या बेसांवांनी आनी कृपेन भरून दी आनी तुमचें जिवीत दोशी करून दी म्हूण ह्या संदर्भार आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा ही मिसेचें बलिदान भेटोवन भुरग्यां खातीर विशेश करून मागलेले तशेंच भुरग्यां विशांत आमी आदारूंक जाय जाल्ल्या मिशां वयरसीं आमकां सविस्तार म्हायती दिल्ले मानदी बाप अजवळ मंदेरो आमच्या वारड्याचे विगारवार बावटो बार्न ह्या नव्यानाची सुरवात तांणी केल्या पयले नव्यानाचें मीस भेटयलां तांकां तुमा समेस्तांच्या तर्फेन हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आदार तांचेर मागता पद तुमकां देव बरें करूं तशेंच साबटणी केल्ल्या बाप रॉबर्ट तुमचो उपकार भोवडटा संगीत दिल्ल्या भाव क्लिपी तुकाय देव बरें करूं हें सगळें आयची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या मदर तेरेसा वाडेकरांकी देव बरें करूं तशेंच ही सगळी देवस्तुती प्रसार करच्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तशेंच डिवायन वर्ड TV चॅनल तांचोय मनपूर्वक उपकार भोवडटा मगाच्या भाव भयणीनो आज नव्यानाचो पयलो दीस फाल्या नव्यानाचो दुसरो दीस सकाळीं 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन 12:30 मुक्तिकांक जेवण शनवाराई तेच परी आसतलें आयतारा संजे 4 वरार पक्षिगिरे पेंडे जावन इगर्जे पर्यंत वजां पुरशांव आसतलो सिरस्परा देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वादां गेल्यांत त्या पासो देवा अर्गां दिवन कांय तरी ल्हान वजें बांदूंक तुमचे लागीं विनंती करता वजें बांदता आसतना पाड जावच्यो वस्तू म्हणजे भाजी टोमॅटो वा इत्यादी विक्की खंयची पाड जातात त्यो वस्तू हाडी नाकात बगार थोड्या दिसां उरच्यो त्यो सोल्यो तांदूळ नाल्ल मिरसांग सामान इत्यादी रांदपाक उपकार पडच्यो वस्तू हाडूंक आनी मुखांत्र वजी बांदूंक तुमकां आमी आपोवण दिता किन्निगोळींत तेणें किऱ्यां निड्डोडी तेणेच्याक बळकुंजे किऱ्यां निड्डोडी कटील तेणेच्याक कोणाक वजें बांदूंक जाय
तुमचे उदी हांगा तुमकां हाडूंक कस जाता जाल्यार किन्नेगुडी चेतन बेकरेंत प्रकाश बेकरेंत तशेंच सलिनाबायच्या अंगडी तुमी दवरयेत थंय तावन हाडची वेवस्था आमी करतले हांव. आनी त्याच दिसा आयतारा संजेर 5 वरां हांगासर कोंपरेचें संभ्रमीक मीस आसा. उपरांत कोंपरीचो पुरसांव एवकरिस्तीक पुरसांव आसा. आनी ह्या संभ्रमीक मिसाक आनी पुरसांवाक तुमकां मोगाचें पोवणें आसा. उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा. ह्या सर्व भक्ती कार्यांक आयताराच्या मोगाचें पोवणें दिता. सोमारा सकाळीं 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नवें सक्रामेंताचें आराधन. मंगळारा 26 तारीख 24 हांगासर सामुहीक काजारांचो दीस. त्या दिसा मीस सकाळीं 9:30 वरार आमचे हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. आमचे आदले गुवळी बाब अधिक मनादी दोतोर लुईस पॉल सोज हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आनी जोड्यांक रेस्पेर करतात. हांगासर ताचे उपरांत हॉलांत मोटवें ओकले न्हवऱ्यांक उल्हासूचें कार्य आसा. उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा. ह्या संभ्रमीक लग्नाच्या उत्सवाक तुमकां मोगोसो स्वागत मागता. बुधवार ब्रेस्तार सकाळींचे 9 10 वरार तेर्स उपरांत मीस नवें सक्रामेंताचें आराधन भक्तिकांक जेवण. 27 तारीख शुक्रारा संजेर 6 वरार पक्षिकरे पेंटेंत सांजुदाच्या इमाजीचो अजबाच्या इमाजीचो थंयसर आशिर्वाचन पक्षिकरे पेंटेंत आसतलें. उपरांत पुरसांव आसतलो. इगर्जे कुशीन पुरसांव उपरांत संभ्रमीक मिसा उपरांत हांगासर मोटवें नवेनांनी सक्रामेंताचें आराधन उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा. ह्या ब्रेस्ताराच्या संभ्रमीक देवस्तुतेकी तुमकां मोगोसो स्वागत मागता. आनी तशेंच 29 तारीख 29 28 तारीख हांगासर शनवार 28 तारीख शनवार 28 हांगासर परबेचो दीस. ह्या परबेच्या दिसाक तुमकां मोगाचें पोवणें दिता. त्या दिसा सकाळीं शनवार तो त्या दिसा सकाळीं 7:30 वरार फेस्ताचें सादें मीस आनी 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमचे आतांचे गुवळी बाब अधिक मनादी दोतोर पीटर पॉल सल्डाना. आनी ते हांगासर 9:30 वरां येतले. तांकां 9:30 वरां गेटी लागीं स्वागत करतले हांव. उपरांत 9:15 वरार हांगासर मुर्दोमाच्यो वाती बांदतले हांव. ताजे उपरांत 10 वरां संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. हे सगळ्या फेस्ताच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगोसो स्वागत मागता. 29 तारीख आयतारा संजेर 6:30 वरार बलीच्या पुरका पंगडाचो तेलिके दबळ्ळी देवदास कापीकडाने बरोवन निर्देशीत केल्लो सुपरहिट ह्या वर्साचो नाटक पुदार दिदात म्हणून खेळून दाखयतले. हे सगळ्या कार्यांक तुमकां मोगोसो स्वागत मागता. व्हडा संख्येन ह्या पुणतळार ह्या सांजुदा मुखांतर स्वामीच्या कृपेचीं बेसांवां जोडा. ह्या वर्साचो संदेश हांवें दोळ सांगला. स्वामीच्या सळावळीन आमची कुटुंबां भाग्यवंत करया. सांजूद तद्देव कुटुंबाचो शारोती. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या फेस्ता संदर्भार तुमकां मुर्दोम दिवंक आसा तर वेळार ती ऑफिसान दिया. फेस्ता संदर्भार नवेनाच्या दिसांनी मिसां दिवंक आसा तर ऑफिसान दिया. फेस्ता संदर्भार फेस्ताच्या दिसा मिसां दिवंक आसा जाल्यार वेळार तुमी ऑफिसांत दिवची. थंयसर ती घेतात. तशेंच फेस्ता बाबतीं फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिवंक उलो दिता. पिरजेंत रावोनी सहकार दिवंक उलो दिता. पिरजेंत फेस्त पिरजेंत सादी पिरजेंत रुपये 1,000, फेस्त पिरजेंत रुपये 5,000, प्रधान पिरजेंत रुपये 25,000, पोषक पिरजेंत रुपये 50,000 दिवन सहकार दिवंकी. तशेंच काजरी जोड्या फाटल्यान पोषक पण रुपये 25,000 दिवनी सहकार दिवंक उलो दिता. सांगातात फुलांक, बँडाक, जेवणाक तशेंच लायटिंग्स, सावंड्स इत्यादी जायत्यो खर्च आसा. तुमी जाणांत ताका तुमी उदारपणां कुमो करीत जाय आनी सहकार दी जाय म्हणून विनंती करता. आमचे स्टॉल आसा, स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्ले मीठ, तेल, उदक, मेथीनो, रेलिको, इमाजी इत्यादी सर्व आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्या मेजूजा वयर झुजोवंक आनी जैर जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक आनी घेवंक तुमकां आपोवणें दिता. दैवी वखदां आसा, गांठी दुखी, गॅस पेटे, भुरग्यां पेटे संबंदी वखदां तेल ऑफिसांत मेळटात. ती तुमी घेवन ताचो फायदो जोडयेत. कॅमराल आस्पत्र आसा, सरकारी आस्पत्र कॅमराल. तसोय सिबंदी वर्ग आसात, दाक्तेर आसात, नर्सां आसात. आमच्या मिनी हॉलांत तुमच्या कुडीचें तपासणी करूंक आसा जाल्यार थंय सर्वेचें तुमच्या तापाक, कोंकलीक, शेळीक, तकली पडापड, पडकाणी, जिरू, तशेंच गॅस्ट्रिकाची पिडा आनी गांठी दुखी इत्यादी सगळें तुमकां वखदां थंय तपासणी करून दितात. धर्मार्थ देखून तुमी ताचो फायदो जोडयेत. ती तुमच्या सांगाता
हे सगळे नोव्हेनाच्या दिसांनी आसतलीं आनी तुमकां आदार दितलीं. धाकटेरी आसा तशेंच सिबंदी वर्गी आसात ताका तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत थंयसर मागता. ಕೆಮ್ರಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಂತ ಜೂದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ. मुगाच्या बाबडीनो परत तुमकां समेस्तां ते बरें करून म्हणटा आसतना आज तुमी पयलें नवें केलां आनी मुखलें नवेनां सुख नासतना करा. नवेनां करया आनी संभ्रमान फेस्तान वांटेली जावया. सोम्याची कृपा आमी जोडून घेवया. आज न्ही चौकन तुमी हांगासर आयल्यात, मुखल्या दिसांनी तुमी हांगासर नवेनाक येतल्यात आनी खंडीत सोम्याची कृपा जोडतल्यात म्हणलो बरोसो आमचो तुमचे खातीर आमी सदांच मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. आतां नवेनाक आयती जावया. नवेनाचें गीत आमी गावया. पात्रोन सांदूता देवा आमचे पासत विनती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बाबणीनो सर्गी समसमोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगे उजुता देव सरकार सांजे तुझ्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासत विनंती करता. सांजुता देव सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सरकीची माई आमच्या मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया. सोमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराणे सोड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका कसल्या प्रत्येक इश्टागेचो आमी उगडास करता. घेवन देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लक्षल्यान मेळयता. ह्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर ग्लब लाभता आनी सुमेस मनीस देवा मनवतात. जेजू आमच्या बाबा उदेशी तूं आतां करोस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या थंय देवाचो पेले सोकर मोग वाडय. आतां आमी बगे उजुता देवाच्या विनवणेन तुजे बार वाद बारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या पवित्र कळसा सनमचे पातयेन आमी तुजे थंय दवरता. तुका सा महिमा मान आनी योगळाप सदां सर्वता आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजूचो सैरो आनी दर जावन आसलेल्या बगे उजुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सोडून दर सोमवार मुक्त जाणा जालोय ताच्या सोडणीचे स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या रे मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कडसडसडी निरसापण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गरज हांव तुज्या पुरुशता पत्याने लायलां. देखून बसच्या म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जैती ते हांगासर आसात. ही ते सवां आमची ते सवां आसात, तुमची आसात. जायते जाणां भक्तिकांची ते सवां हांगासर आसात. सगळीं उबारया तांचे सांगता तुमची ते सवां उबारा. 6 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक, 8 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, 13 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जावंक, 2 जाणां डिप्रेशनांत सुटका मेळोवंक, एकल्याच्या 5 वर्साच्या भुरग्याक उलोवंक फोव जावंक, एकल्याच्या गर्भांतल्या भुरग्याक बरी भलायकी फोव जावन बरें करून जल्मा येवंक, एकल्या भुरग्यांचे बेबिरान पयस सरूंक, एकल्या 2 कुटुंबांक एक जावंक, एकल्याची घुमटेची शिरेची तकलेची दुगूण जावं, एकल्याच्या पाडीच्या कण्याची कुशीच्या बरींची दुगूण जावं, एकल्याच्या कुडीन ती गॅस्ट्रिकाची सगळी पिडा गुण जावंक, एका उदरपिळ्याच्या आवयक बरी भलायकी कुडी सकत गठाय फोव जावंक, एका कुटुंबांत भलायकी समृद्धी संतोष रास करूंक, एका कुटुंबाच्या कृशीक लागलेली सगळी कीड ती पयस सरूंक आनी बरी कृशी रुता जावंक, एकल्यान हातीन धरली सगळीं कामां शबितान पंता पवोवंक, एकल्याच्या बरोवेला निरंतर उदा फोव जावंक, एकल्यान दिता म्हूण पासयलेले पयशे वेळार दिवंक, एकल्याक उसल्या शिकपाक गेल्ल्या चलयेक शिकूंक बरी मोत जाणवाय गिन्यान सोडूंक, जिविताचें सगळें चंचलपण सोडूंक आनी शिकपाक चड गमान दिवच्या दिशेन फुडें सरोवंक, तेका जाणांची तकली बडपड मायग्रेन गूण जावंक, तेका जाणांच्या कुटुंबां संतोश समाधान रास करूंक, 2 जाणां काजेर जोड्या भुरग्याचे तेणें फोव जावंक, 4 जाणां हाती धरलीं सगळीं कामां शबितान पावता पावूंक, 7 जाणां BP शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, आनी तशेंच 18 जाणांक विविध ते पासून मागूंक विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर मागया, आमचे खातीर मागया, जे कोण मागतना बसला उडास कडून तांचे पासून विशेष करून ह्या संदर्भार मागया.
आमी दिमी गेल्या हातू भारया सर्गीच्या बापा पुता पवित्रात्म्या उलो मारून आमची मागणी सांजुदा मुखांत्र समयाच्या पांयंतळ्या समर्पिया अर्गां तुका समयान जेजू अगलाप तुका समयान जेजू स्तुती तुका समयान जेजू आराधन तुका समयान जेजू वंदन तुका समयान जेजू हालेलुया 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 जेजू समया आमच्या देवा आमच्या बसवंदार आमच्या सर्व वैसा आमच्या सर्वंदार आमच्या रक्षक तू आमची मागणी ऐकताय आमकां बेसावांनी भरताय आमकां कृपेन भरताय आदार दिताय तुका महिमा तुका जवारादान उगलाप आज सांज उत्ता देव मुखांत उबारलेली मागणी तुका भेटून दिता हांव समया तुजे व्हड दयेन खोलतेन आमचे तुजो आशीर्वाद घाल आमची मागणी स्विकारशी प्रती रितीन आज भुरग्यां खातीर मागतना हे सगळे भुरग्यां तुज्या बेसावांनी भर ल्हान भुरग्यां म्हजे संशय उक्सडा आडेन कमळ्ळ्या समया जेजू ह्या भुरग्यां तुजे कृपेच्या देण्यानी भर गुण करचे सकत लाभ जाण वायदी की ज्ञान देजू रुकाय दी तुजे सुभाम देण्यानी भर सर वायट शक्ती दांतांगाव पयस्तवर समया कुडीयत्म्याची बरी भलायकी फोवो कर तुका महिमा तुका जवारादान उगलाप हालेलुया 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 नव्यानाच्या मागण्या मंदारशी हां म्हज्या मतीर काडू काडून म्हजो बाबार दंडोडा बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तूं तुज्या पुस्तली पदवेन पयस जावंडाय हे वरते आसता म्हज्या काळजाच्या गुंड्यात हांव तूं गोलो मारता अशा सणलेल्या बरो सुद्दांचे करीत देणे तुका देवान दिलां म्हजे जिणयेचे कांडे गुंटे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयता तुझ्या मोबाईल माई पसी नवा देखील तू म्हाका मोगानात असो सुदारसन वर हांवें व्हडा पतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या समया जेजूच्या महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अधी कधी परगटलेलें जावं आमेन मगळ बाबडीने कडी परतोळे आमच्या आमच्या हात आमच्या हृदयाचे दवरया जायते बरेपण केल्ल्या समया जेजूक देवाक पवित्रात्म्याक अर्गां दिवया हांगासर एकल्याची गांठी दुगूण जाल्या एकल्याच्या तकली पडापड मायग्रेन गुण जाला दोगा जाणांच्या हातपांयाच्या गांठी दुखी गुण जाल्यात एकल्याक पिवसीच्या भुरग्याक फुडलें शिकप शिकोवंक पास करून बरी कॉलेज फावो जाल्या एकल्याच्या कृशीक तशेंच बोरवेलाक भरपूर आशिर्वाद लाभला एकल्या हाती धरिल्ले सगळे कामाच्या भितर पंता पावल्यांत एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या एकल्याच्या आवयक बरी भलायकी फावो जाल्या एक कुटुंबा समृद्धी रास जाल्या एक कुटुंबाच्या सन्या परगांव वचूंक फावो जाला तशेंच एकल्याची तकली गुमटेची शिरेची दुगूण जाल्या एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीची बरी दुगूण जाल्या गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या एकल्याची थायरॉइड गुण जाला चौगा जाणांची बरी भलायकी फोव जाल्या तेका जाणां बरें काम फोव जालां एकल्याच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जाल्यात एकल्याक व्हड एक्सिडेंटांतलें राखून व्हेलां तशेंच 12 जाणांक विविध मेळिल्ल्या बरेपणाक अर्गां दितात तांचे सांगात आमच्या अर्गां गुंतया समयाक आमच्या देवाक आमी अर्गां दिवया आतां बारया अर्गां तुका समयान जेजू अर्गां तुका समयान जेजू उगलाप तुका समयान जेजू आराधन तुका समयान जेजू वंदन तुका समयान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगलाप जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजान तुका वंदिता वर्तो देव आमा हर एकल्यान सो देव आमा हर एकल्या राखताय पसताय सांबाळताय तुज्या कुडपेन भरताय जायते बरेपण ह्या भक्तिकांत तुवें केलाय जायते बरेपण ह्या भक्तिकांक ह्या भुरग्या बेळांत तुवें केलाय समया त्या पासून तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका समया जेजू उगलाप तुका समया जेजू आराधन तुका समया जेजू हालेलुया 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 मगर भाव भयणीनो आमच्या पिडेस बोंडा पासून देवा लागीं आमी विश्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा पिडेस जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट करी आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा पिडेसांची सेवा करच्या समर्पी जाल्ल्या धाकटेरा नर्सांक सेवकांक पाव आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळ्ळी आनी पातकांतली निवार आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा तुज्या मनेर येदवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी कुडयेत्मेची गठाय दी आयक आमची प्रार्थना सर्गीच्या बापा आयचे दिसा आमी आयकली आमच्या भाव भयणीची सरते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोवो करी आयक आमची प्रार्थना सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना सुमिया मगळ बाबा गांवांत तशें बरें गांवांत फावो ते काम नासतना कुस्टूच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना दयाळ बाबा फोती जिणी संगातीन वा संगाती मेळना आसतना कुस्टूच्या आमच्या सर भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवनचे देणे फावो कर म्हण मागता आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ले सर काजरी जोड्यांची बीर मात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाच्या
वचनाचें फळ भुरग्यांचे ताणें तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोश चडय म्हूण आमी मागतां. आयक आमची प्रार्थना येसू. आज भुरग्यां खातीर विशेश करून मागताना भुरग्यांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर. आधुनीक संवसारा माध्यमाच्या प्रभाव वळख जाल्ल्या भुरग्यांक तांणी तांचें जिवीत ओगडायन अशें तांचें जिवीत तुज्या शेगुणांनी वाडय. तांचें जिवीत नंदन कर. तांकां उगडी आत्म्याक बरी भलायकी फोव कर. जाणवाय दी, गिन्यान दी, चिरूकाय दी आनी तांचें जिवीत तुज्या कुशेक घाल. तुका मानता तसलें रुपीत करूंक जाय आसची कृपे दिणी तांकां फोव कर म्हूण आमी मागतां. आयक आमची प्रार्थना येसू. इस्रायल फलस्तीन गाजा तशेंच हमास ह्या प्रदेशांनी जायतीं झुजाचीं मोडां आसात, वातावरण आसा. जायतीं नुकसान थंयसर जातें आसा. लोक भियान आकांतून आसा. सुमयान जेजू सगळ्या लोकांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. सगळे मुखेल्यांनी स्वार्थ सांडून माया मोगान शांतीन सगळे समस्येत त्यार्थ करूंक कृपा दी. थंयसर आसले हर एक लोकांक प्रतिनिधी आमच्या मंगळूरच्या सगळ्या लोकांक तुज्या कृपेच्या बेसांवान भर. कामान बदलय ते फोव कर. जायतीं जाणां रीण काडून थंयसर गेल्यान सोम्या. जायतीं जाण रीण काडून गेल्यांत, रिणार आसात आनी कामांतून फाटी येवंक तांकां खुशी ना. ह्या संदर्भार झूज शांत जावं दी. झूज रावूं दी. शांती समाधान स्थापन जावं दी. तांकां कामां जावं दीत आनी मुखांत्र तांचो दिसपट्टो ग्रास सोडोवंक आनी तांची कुटुंबां रुतां करूंक जाय परतें बेसांव तांकां दी म्हूण आमी मागतां. आयक आमची प्रार्थना येसू. मंगळ सुमया आमी हर एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या क्रिस्तीचेर बेळ्याचेर आनी आमच्या सगळे पृथ्वीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अक्रिस्तांव भाव भयणी तांची फेस्तां आचरण करच्या वखदां तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. शांती समाधानाचें राज्य स्थापन करूंक आमी हर एकल्यांक तुज्या कृपेन आनी आदर्श आशिर्वादांनी बर म्हूण मागतां. आयक आमची प्रार्थना येसू. मरिये पिडेसाचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयकून घे. नमार आनी एका कुळदीचे माय, नमार आमच्या जिवा अमृत आनी भरोसा तुका मिलो मारता. आमी बदेशेची बळकां या तुका कानादाता स्कोर्स का संत प्रदान कर. आमी तुका रुदान करता. तर तुमचे सगळे ते तुजे एका कुळदी दोळे आमचेर परती आनी हे बद्दल उपरांत तुजे कसे सदी पॉळजी जुकाम खातके हे देडी मगडी तुला बी आमकार मरिये. मगळ बाबडीनो पिडेस्त आमच्या बाबडी उडास करया. तांच्या बऱ्या भलायकी बसवत आमी मागया. त्रिंदादीक मान करून सांगात म्हणया. महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे क्लेस पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणो दिवच्या धरलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लेस पुता कित्याक तूं आमच्या सकत मनशा सेव घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया. बोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी मतीच्या वाकुडीच्या पिढीने कस्तूच्या तुझ्या साकरा साकरणीचेर दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच भुरग्यांचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तांकां बरी भलायकी फोव कर. तुवें रचल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली तळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावन बेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सुमयेचे नांवी आमचो आदार आनी रचला सगर्गांनी सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. ओ दयाळ सुमया बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मे नातलेली दयाळ आमी मागता. पिडेशिडेन कस्तूच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजणी मना बैत पयस करून एकामेका काळजांतान बोगसून चिवून तांकां दोदार दी. आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां बरी जाल्या म्हणून बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या संगात राव. तांच्या आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदां सुगार गांदिवन दीत. जोजी येतारे राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकवूं. तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतेन वागोवं. दुलोबण तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवन बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यान आमचे सांगात आसा. तो तुमचे सवे रावण तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे थंय असले सर्व वायट भस्मन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडो मगळ बाबडीनो थोडी मिनटां भर सक्रामेता मुखार आमी रावया. सक्रामेता मुखार आमची थोडी मिनटां करसिया सुमया जेजूची आशिर्वाद करपा बेसांवां जोडया.
आराधनाचें गीत आमी गावया. Carga titania, tuzo mokerta, tu carga dita, mozo somi mon manu geta, tuzo mokerta, tu carga dita, मुझो सोमी मुन मानून घेता. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, moja somia, म्हज्या देवा, moja deva, म्हज्या सोम्या moja somia, आनी म्हज्या देवा, moja deva, म्हज्या सोम्या moja somia, म्हज्या देवा, moja deva, म्हज्या सोम्या moja somia, आनी म्हज्या देवा. moja deva. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. तुझं सोमी म्हज्या मदें आसा, म्हज्या काळजांत आसा, म्हज्या मनांत आसा, म्हज्या रक्तांत आसा. ह्या पवित्र एवकारिस्तान खरोच साजार आसा. ह्या सोमयाक आमी आराधना करया. तो म्हाका राखता, तो म्हाका बोलता, तो म्हाका सांबाळटा, तो म्हाका आशिर्वाद दिता. ह्या सोमयाक आमी आराधना करुया. ताची कृपा, ताची बेसांवां आमी मानून घेवया. म्हज्या जिवितांत जायतें बरेंपण केल्लें सोम्या तुका हांव आराधना करता. तुका दिन वाजता, तूं एकमात्र देव, ह्या देवा भायर दुसरो देव ना. तुका महिमा, तुका हांव आराधना ओगलाप सदांकाल. आराधन हांव करता सोमिया, सरपोडून वंदिता गनिया. आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता, आराधन हांव करता, सरपोडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, मोजा देवा, म्हज्या सोम्या मोजा सोमी, आनी म्हज्या देवा, मोजा देवा, म्हज्या सोम्या मोजा सोमिया, आनी म्हज्या देवा, मोजा देवा, म्हज्या सोम्या मोजा सोमिया, आनी म्हज्या देवा. मोजा देवा. हालेलुया, 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 हात बऱ्या, हालेलुया, 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 निरंतर हालेलुया, 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 हर गांचे जो ग्लाबचे जो आराधनचे जो हालेलुया, 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 शदल बल बलंदलललया, हाला हाला हाला, येशुवे वंदन, येशुवे आराधना, येशुवे स्तोत्र, हर गांचे जो ग्लाबचे जो आराधनचे जो सगळ्या काळजांत तुका वंदिता सोम्या. तू देव अब्राम असो, देव इसाक असो, देव जाकोब असो, देव सगळ्या मनशाकुळ असो, देव प्रवाद असो, देव मातीर असो, देव आंज पडवे असो, देव संत भक्त असो, देव आम्हा हर एकल्या असो, देव तुका महिमा, तुका आराधना ओगलाप. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका हालेलुया 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 मुश्यान गलबा भयणीनो आमचो समय आमचे मदें आसा हे समयाक आमी आराधना करूंक जाय कीर्तन 117 म्हणटा सर्व लोकांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्व जनांगानो सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा कित्याक तो आमचो देव ताचो मोग विश्वासी तो सस्नाक बाळचे दसलो मोग त्या पसून देवाक आमी अर्गां दिवया ताणें केल्ल्या बरेपणाचो उडास करया स्तुती करया सर्वेस्पराक जयजयकार करया ताच्या नांवाक महिमा दिवया पदवी आनी ताची महिमा वर्णिया ओडाताळ्यान आमी गावया कृत्यां ताची पळोवन गावया ताच्या मनाक दुस्मान ताचे मुखार सरपडतात वैभव ताचो पळोवन वंदितात देखून आमी ताळयो पेटोवन गावया महिमा ताची वाखणया आनी हालेलुया हालेलुया म्हणून ह्या सर्वेस्पराची स्तुती करया उबी रावून हें गीत आमी गावया सर्वेस्पराक जय जयकार करया ताच्या नांवाची महिमा करया ताळयो पेटोवन सर्वेस्पराक जयकार करया ताच्या नांवाक महिमा दिवया सर्वेस्पराक जयकार करया ताच्या नांवाक महिमा दिवया पदवी महिमा ताची वर्णिया व्हड्या ताळ्या आमी गावया पदवी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्या आमी गावया कृत्यताची पळे गावया ताच्या माना कृत्यताची पळे गावया ताच्या मना दुस्मनाचे मुखार सरपडटा वैभव ताचो पळोवन वंदिता दुस्मंताचे मुखार सरपडटा वैभव ताचो पळोवन वंदिता हालेलुया 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 ताळयो पेटोवन आमी गावया माताची वाखण्या ताळयो पेटोवन आमी गावया माताची वाखण्या ताच्या नांवान आतुबारया जीनभर ताका वाखण्या कीर्तनांची स्तुती करया मुलादी मोग ताचो नियाळया वैभव ताचो नियाळया ह्या आमच्या देवाक आराधन करून स्तुती करया ताच्या नांवान हात उबारया जीनभर ताका वाखण्या ताच्या नांवान हात उबारया जीनभर ताका वाखण्या कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादी मोग ताचो नियाळया कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादी मोग ताचो नियाळया प्रत्यताची पळे गावया ताच्या मना कृत्यताची पळे गावया ताच्या मना दुस्मंताचे मुखार सरपडटा वैभव ताचो पळोवन वंदिता दुस्मंताचे मुखार सरपडटा वैभव ताचो पळोवन वंदिता हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया ताळ्यो पेटून आम्ही गाऊया माताची वाकण्या ताळ्यो पेटून आम्ही गाऊया माताची वाकण्या हालेलुया 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 हर गांजे जोगलापचे द्वारादांचे जो शादाला बला बला अंदलालाई हाला 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 हर गांजे जोगलापचे द्वारादांचे जो हालेलुया 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 हर गां तुका सुमियां जेजू ओगलाप तुका सुमियां जेजू आराधन तुका सुमियां जेजू वंदन तुका सुमियां जेजू हालेलुया 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 आमी बसया मगळ भाव भयणीनो हांगासर पळया सोमयाक आमचो सोमी आमचे मदें आसा तूं कितें म्हणटा हांव येयलां पत्क्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही म्हजी गरज आसची पत्क्यांक परिवर्तन जावच्याक देखून येया तुमी येया म्हजे लागीं म्हजें आयका म्हणटा तो म्हजें आयका म्हजे लागीं बसा तुमची पत्केची निसंडा बरी खबर सतमाना येया मागीर म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आज भुरग्यां खातीर आमी मागता आसतना जायतीं भुरगीं जायत्या समस्या बली जाल्यांत जायतीं भुरगीं थोडीं मिसां वचना मागणें म्हणून तांकां दिवं नाका असले परिगतींत जायते भुरगीं आसात आज भुरगीं ना म्हणून जायते आवय बापाय कुरगून आसात आनी भुरगीं आसलेलीं जायतीं जाणां कित्याक म्हाका भुरगीं आसात म्हणून रडून आसात कांय थोडीं कित्याक म्हळ्यार आधुनीक काळांत भुरग्यांक सांबाळचें तितलें सुलभाचें न्ही भोव कश्टांचें आदल्या काळांत 10-12 भुरगीं आसल्यारय सांबाळूंक सुलभ आसलें कित्याक भुरगीं आवय बापाय बी येतालीं आनी आवय बापाय भुरग्यांक कॅर करनासलीं तूं नासल्यार आनी एकलो म्हणटालीं पूण आधुनीक काळार एकलें भुरगें 2 भुरगीं तुमचो सर्वस्व तुमचो देव तुमचो सगळें देखून विसरलें पुरो दिता हांव ताणें आशिल्लें पुरो करता हांव पूण हीं भुरगीं आवय बापाय सो उडास दवरना तांचे कुशे प्रमाणे जाय तांचे कुशे प्रमाणे जेय जाय आनी ह्या हातूं म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन जायतीं भुरगीं डिप्रेशनाक गेल्यात जायतीं भुरगीं कश्टार आसात जायतीं आवय बापाय रुदान करून आसात जायतीं जाणां पळोवंक सगळें सोबीत दिसता भायल्यान पूण भितरल्यान तितलें सुलभ ना तितलें सोबीत ना ती सोबाय सगळी माजवल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो माजवल्या कारण जायतीं आसात आधुनीक प्रगती कारण आमच्या हातांत आसली मोबायलांय कारण आधुनीक माध्यमां कारण माध्यमांतले थोडे संगती फेसबूक इंस्टाग्राम वॉट्सअप यूट्यूब आनी तांदूळ आसलेलीं थोडीं पिंतुरां तांदूळ आसलेले थोडे गेम आनी थोडे संगती भुरग्याचें जिवीत गिण सोडलां थोड्या भुरग्यांक जेवंक नाका थोड्या भुरग्यांक खावंक नाका थोड्या भुरग्यांक शिकोवंक नाका थोड्या भुरग्यांक कांय करूंक नाका फकत मोबायल देखून रुदान रडणे असल्या पुराची जो आपयतास
तुम्ही येस आहे, म्हजे सांगात येस आहे, म्हजे मुखार बसस आहे, म्हजे लागचे शिकस आहे. म्हजे मोगाच्या बाबडी नॉझल मायलीं कोणूच नाचवनान सकडांगी देवान सांबाळ्ळा. म्हणल्यार काळाक जावन संवसाराची प्रगती जाल्या, सकडे येयलां, ते मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर येयलां. आमी तांचे गुलाम जावच्याक न्ही, पूण तरी आमी माध्यमाचे गुलाम जाल्या, हांव संवसाराचे गुलाम जाल्या. देखून आमी सकून पडल्या म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो. इकडे बदोळे तांपया, सुम्याक समर्पण दिया आमच्या भुरग्यांक. ही भुरग्यांक वायट वाटे वचूंक आमी कारण जाल्ले आसा, वडिलां जावन आमी सुखीदार जाल्ले आसा. भुरग्यांक फक्त आमी ब्लेम करूंक जायना. तांणी धाकटे मोबायल दिसतात, तांणी व्हडले मोबायल दिल्ले आसा, तांणी एक संगत दिसतात, तांणी 2 दिल्ल्यो आसात. थोडे पोटी भुरग्यांक पाठ सांगूंक आव्हान तूं कारण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन. सुमेलच्या बोगसाणे मागया. वेळ तो, हो वेळ परिवर्तनाचो वेळ, हो वेळ बोगसाण्याचो वेळ, हो वेळ मापी जोडचो वेळ, देवाची काकूळ तो मागचो वेळ. देखो सुम्या लागे मागया. सुम्या वेळ भरती जालो, वेळ भरती जालो. तुजी कृपा जोडूंक, आमचे बक्षणे मागोंक, तुजो दैवीक थाळो आयकूंक, सर्गीचो ते बेसांव जोडूंक वेळ भरती जालो. वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, जेजू दिता उलो, दैविकताचो ताळो, दैविकताचो ताळो, सर्गीचो उमाळो, सर्गीचो उमाळो. बदल 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 मनशा, बदल बदल बदल, जिणी तुजी बदल, जिणी तुझी बदल, बदल 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 बदल, बदल बदल बदल, जिणी तुजी बदल, जिणी तुझी बदल. वेळ भरती जालो, वेळ भरती जालो, जेजू आता आमकां दिता उलो, जेजू दिता उलो, दैविकताचो ताळो, दैविकताचो ताळो, सर्गीचो उमाळो, सर्गीचो उमाळो. मनशा बदल बदल बदल, बदल बदल बदल, जिणी तुजी बदल, जिणी तुझी बदल. उदा दुवे बदल बदल बदल, बदल बदल बदल, जिणी तुजी बदल, तुझी बदल. मंगळ भाव भयणीनो, परत इकडे पर आमच्या थर्द्याचे दवरया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. स्वार्थी जाल्या, मसरी जाल्या, अहंकारी जाल्या, गर्वी जाल्या, समेची वळख आमच्या भुरग्यांक ती सुकून पडले. आमी जायते पडी आमची आमची पथकाक कारण जाल्या, पेल्याच्या दुखाक कारण जाल्या. भुरग्यांनो, आवय बापाय दुखायला ताचे मन आमी समजून घेवंक ना, ताचो त्याग सॅक्रिफायस आमी समजून घेवंक ना, तांची कश्ट वावंट आमी समजून घेवंक ना, तांच्या काळजांचे दूख मोतेचे सगळी करंदाय आमी समजून घेवंक सुकून पडल्या. आमी आवय फाटी उलयल्या, बापाय फाटी उलयल्या, आमी जायते फाटी विपराटी गेल्या, तांच्या मनांत आमी तापडां मारल्या, तांच्या काळजाक सुरी गेल्या, ताका दुखेस्त केलां. भुरग्यांना सुमेलचे बक्षणे मागया. सुमेलचे बक्षणे मेळ्ळा. वो तो वेळ बक्षणे जोडचो वेळ, वो तो वेळ सुमेची काकूळ मागचो वेळ, वो तो वेळ सुमेची आशिर्वाद जोडचो वेळ. वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, वेळ भरती जालो, वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, जेजू दिता उलो, दैविकताचो ताळो, दैविकताचो ताळो, सर्गीचो उमाळो, सर्गीचो उमाळो. बदल बदल बदल, बदल बदल बदल, मनशा जिणी तुजी बदल, तुझी बदल. अरे मनशा बदल बदल बदल, बदल बदल
बदल जिनी तुझी बदल जिनी तुझी बदल मगर भाऊ बहिणीनो इकडे बोर समिया पळया हांगासर आमचो समिया आसा तो आपयता येया तुमी वजन वयतल्यानो आनी कश्ट तेल्यानो येया आज तो भुरग्यांक आपयता ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा ल्हान भुरग्यांक कित्याक तांगाडे नाका सर्गीचें राज्य तांचें सर्गीचें राज्य तांचें म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो भुरग्यांक पुसलोंक सुलाब न्ही वय गे न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेजू अर्गान जेजू होगळाप जेजू होगळाप जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरग्यांक पुसलोंक सुलाब तुमी पळयतात एक चॉकलेट दिल्यार भुरग्यांक बारीक खुशी ते चॉकलेटा खातीर कितले चलोवंक तयार आसात न्ही गे काले काम करूंक तयार आसात आमकां आदीं कांय म्हणीन खावंक दिला आंबो दिता म्हळ्यार न्ही गे तुका आंबो दिता येया येयलें काम कर म्हळ्यार आमी काम करतले खावंक मेळना जालें भुरग्यांक त्या झाडां चॉकलेटां घे हाली आतां भुरग्यांक चॉकलेट पळयता तेणें पेपरार न्यूज पेपरार वॉट्सॅपार तेणें येता भुरग्यांक चॉकलेटाचे ओडणी दिवन आशा दिवन भुरग्यांक एकांत जाग्यार व्हरून बलात्कार करून जिवेशी मारून उडयलें पळयता न्ही गे त्या चॉकलेटा खातीर येता भुरगें पाप आज तशेंच ह्या माध्यम मुखांत्र कार्टून दाखोवन गी बरो गेम दाखोवन गी बरें बरें कालिंगी दाखोवन भुरग्यांक आकर्शण करून सगळीं भुरगीं तांतू मेतेर जावन फाट जाल्लीं आसात न्ही गे तुमी मॉलाक गेल्यार भुरग्यांनी खेळच्यो वस्तू मस्त आसा मुखार दवरतात न्ही गे पळयल्या तुमी मुखार आसात बरे बरे गोंबे बरे बरे डॉल्स बरे बरे ते खेळाचे वस्तू पुरा दवरतात आनी भुरग्यांक पळोवंक बारीक कशी धांवतात मामी तें जाय मामी डॅडी तें जाय आनी भुरग्यांक संतोश करच्या खातीर काणून दितात कित्याक दवरचें तांकां बिजनेस जायचे न्ही गे तशेंच माध्यम मुखांत्री जायत्यो संगती भुरग्यांक पाड करच्यो आसात भुरग्यांक कळीत ना हें पुरा ती सत्य कित्याक म्हणजे जेजू कितें म्हणटा ल्हान भुरग्यांक म्हजे सस्य सोडा तांकां आडय नाका सर्गेचें राज्य तांचें म्हळ्यार ती नितळ मनाची तांकां वायट गोत्तू ना त्या चॉकलेटा पटलो स्वार्थ तांकां कळीत ना कळ्ळें गे चॉकलेटा पटलो स्वार्थ तांकां कळीत ना बरे संगती दवरल्यात खेळाच्यो वस्तू ताच्या फाटलें मोल तांकां कळीत ना म्हाका तेंत जायचें ताच्या फाटलें मोल कळीत ना आवय पळय कितले पयशे आहा तें कळीत ना पूण तांकां खेळ्ळें जालें ताचें मन नितळ ती भाग्यवंती आपुट्ट पूण तांकां पाड करचे जायते जाण आसात स्वार्थी आपणाचो फायदो जोडच्या खातीर ह्या भुरग्यांक यूज करना भुरग्यांक वापरना भुरग्यांचें जिवीत नाश करना आपूण उचल्या पावंडा पावलेले जायते जाण आसात तशें जाल्यार जेजू पुरो पळयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संदर्भार भुरग्यांक आपयता तो येया भुरग्यांक येया तुमी कश्ट तेल्यानो येया वजन वयतल्यानो येया आज भुरगीं जायतीं जाणां मुतीचे पिडेन कश्टून आसात डिप्रेशनार कश्टून आसात जायतीं जाणां भुरगीं आज डिप्रेशनार कश्टून आसात मोतीच्या पिडेन कश्टून आसात वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या वेळार कितें करचें भुरग्यांक समर्पण दिवंक जाय देखून भुरगीं कोणी आसात मुखार या सगळीं भुरगीं मुखार या हांगासर सगळीं भुरगीं आज हांगासर मस्त भुरगीं आयल्या तुमच्या खातीर मागता सगळीं आलतारी वयर या सगळीं भुरगीं धाकटुलीं भुरगीं आसात हांगासर या भुरगीं सगळीं येता भुरगीं ल्हान तावन 10वी पर्यंतली भुरगीं या 1 to 10th पर्यंतली भुरगीं सगळीं या हांगासर या आलतारी या दिमी घाला वयर मुखार आणखी मुखार या सगळीं भुरगीं हांगासर या पळया मस्त भुरगीं आयल्यान या भुरग्यांक तुमच्या खातीर मागचें आसा आमी जायत गे तुमी बरीं जायचे हां जेजू पळयता तुमकां जेजू पळयता जेजू आपयता जेजू पळयचे म्हाका पळय नजो हांगा जेजू गळ्याक जेजू आसा जेजू पळयचे हां आज जेजू तुमकां आपयता कित्याक आपयता तुमी बरीं जावच्याक आपयता
कळ्ळें गे बरी कुडीनी बरी जायचीं मोतीनी बरी जायचीं कुडीनी बरी जायचीं मोतीनी बरी जायचीं जाणवाय मेळत जाय गिन्यान मेळत जाय चिरूकाय मेळत जाय उगडासाची सकत मेळत जाय बरें करून परिक्षा बरी जाय परिक्षा बरोवन बरें शिकत जाय शिकले मोतीक उडास उरत जाय कळ्ळें गे बरें परिक्षा बरोवन पास जाय बरें मार्क्स काडीत जाय उसल्या शिकपाक वचूं जाय व्हडलो ऑफिसर जाय व्हडलें ऑफिसर जाय कळ्ळें गे आनी व्हडलो एक शेगूण असो शेगुणाची मनीस जावं व्यक्ती जावन आमी सोमयाक परगट करी जाय हें सोमयाची मिसां आज तुमकां पळयता तुमी फाटीं उलय नजो आवय बापाय फाटीं उलय नजो वडिलांक मान दी जाय सिराक असो ग्रंथ म्हणटा वडिलांचें बेसांव मागत जाय कळ्ळें गे मारचें न्ही कुटी घालच्यो न्ही कळ्ळें गे जोर करचें न्ही मम्मीक मारचें न्ही चिमटे काडचे न्ही झगडचें न्ही हट्ट करचें न्ही जिद्द करचें न्ही कळ्ळें गे तांचे लागीं बेसांव मागचें खंयची आवय बापाय तुमचे आवय बापाय जावं कोणाचे आवय बापाय जाय तुमकां कांय पाड मागनात तुमकां पाड जायचें म्हण आसना तुमी बरीं जायचें म्हण आसता तुमचें बरेपणा करतात आनी सगळें करचें देखून एक घडी दोळे धांपा भुरग्यांनो दोळे धांपा क्लोज यू आयस दोळे धांपा तुमच्या आवय बापाय सुडास काडा तुमच्या आवय बापाय खातीर मागा जर तर तुमच्या आवय बापायन तुमी दुखयलां जर तर तुमच्या भावाक या भयणीक दुखयलां तुमच्या घरच्या वडिलांक दुखयलां जाल्यार सोम्या लागचें बक्षणें मागा सोमया म्हाका बक्षी सोमया जेजू हांव म्हणटा तुमी म्हणा सोमया जेजू म्हाका बक्षी भुरग्यांक सोमया जेजू म्हाका बक्षी सोमया जेजू म्हाका बक्षी म्हाका जाणवाय दी म्हाका गिन्यान दी म्हाका चिरूकाय दी म्हाका समजोणी दी म्हाका भलायकी दी म्हजे जिवी जैतेवन कर खंयच्याच वायट संगतींक खंयच्याच वायट सवयांक हांवें बली जायना अशें म्हाका राखून सांबाळ सोमया म्हाका राखून सांबाळ म्हाका तुज्या सारको तुज्या काळजा सारको म्हाका पवित्र कर म्हाका भगवंत कर शेगूण असो कर म्हूण मागया ह्या भुरग्यांक म्हाकाच्या भाव भयणीनो तुमी आसात वडिलां सगळीं तुमच्या हातू बरा सगळीं तुमच्या हातू बारा ह्या भुरग्यां खातीर मागा आज ह्या भुरग्यां खातीर मात्र न्ही तुमी भुरगीं आजोडा पता तुमी आजोडा मागा आमी तुमच्या खातीर मागता आनी तुमी वडिलांनो माध्यम मुखांतर हांगासर आराधन करतल्यानो हातू बारा तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर आज हांगासर येवना त्या भुरग्यां खातीर मागा सोमयाची कुरपेची आशिर्वादां मागा समजणी मागा गिन्यान मागा चिरूकाय मागा बेसांव मागा शेगुणाचें जिवीत मागा तांचें जिवीत नंदन जातलें ओ सोमी ह्या आमच्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिता ल्हान भुरग्यां म्हणजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडय नाका म्हणलो सोमी ह्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिता हात उबारून सांगता आमी व्हडल्या ताळ्यान ह्या भुरग्यां खातीर स्तुती करून मागया हालेलुया 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 सोमया जेजू ह्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल ल्हान भुरग्यां म्हणजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडय नाका म्हणल्या सोमया जेजू आज ही भुरगीं तुजे मुखार आसात तुजे मुखार सर पडून दिंबेर आसात सोमया ह्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल माध्यम मुखांतर सरार त्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल तुजी गुणकची दैवी सगताचे शिराशिरेने वडे तुजे पवित्र रक्तान तांकां दोनी तळकर सड वायट सक्तीतान खोट्या सक्तीतान सोट्या संगतीतान तांकां मेकळें कर सोमया शुभम देण्याने बर आपूड आनी गुण कर टच heal them Lord hallelujah 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 Ergantuka Somian Jesu 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 Hallelujah 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 Burgen patiwasa burgen namaskar kan patiwasa मगाच्या भाव भयणीनो आमचें समर्पण करया हे वखदां समर्पण करया आज आमी हांगासर आयल्या ह्या नव्यानांत वांटेली जावं तुमी खंयची इरादे घेवन आयल्यात कोण ना न्ही गे हां ना गे टिचर इरादे घेवन आयल्यात वय तुमी कोणी इरादे घेवन सगळे आयल्यात कोण ना न्ही गे बेश्टेंत आयल्यात गे पदऱ्या पळोवंक आयल्यात ना न्ही हां ना न्ही काही इरादे घेवन आयल्यात की ना
कोण उलयना भूक लागल्या की हां जेवण रांदून जावना इल्लो वेळ रावा हां तुमी सांगा म्हाका तुमी तुमची इरादे घेवन तेसा घेवन आयल्यात की ना आयल्यात जाल्यार आयल्यात म्हणा आयल्यात की ना आयल्यात की ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया थोड्यांक हात उबारूंक इतले भोंग लागतात की इतले कश्ट लागतात की देवानी कूड कित्या दिल्या म्हणटा तांकां गोतना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 इतले बरी ती कूड दिल्या देवा स्तुती करा आयल्या वय समी हांव आयला तेसा हांव घेवन आयल सोमी विसारता तुमकां हांव विसारना तुमी तुमचे तेसा हांव घेवन आयल्यात की वय आयल्या वय आयल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या पडून सगळे सोमिया समर्पी आहा बघता सोमिया समर्पी आहा सोमिया समर्पी आहा दोळे दांपा तुमच्या धरत्याचे दवरा कितें मागोवंक आयल्यात तुमी तें मागा कितें मागोवंक आयल्यात तें मागा सोम्या लागीं मागा तुमच्या सुत्रां मागोवंक शिकचे तुमी कोणी सांगलें मागणें म्हणचें न्ही तुमी मागा तुमचे काळीज उक्तें करा सोम्या मुखार तुमचे मना उक्तें करा सोम्या मुखार तुमचे सगळे जिविताचे समर्पण करा ह्या वक्ता आनी सोमी तुमकां कृपेन भरता ह्या वक्ता दोळे दांपा तुमी हिंगे कंतार म्हणचे म्हणना कंतार आमचो भाव म्हणटा कंतार हांव म्हणटा तुमी मागा तुमचे समर्पण करा ह्या वक्ता समर्पण करा सोमी तुमकां कृपेन भरता जेजू म्हाका आपयता कोपान म्हाका लिपयता आनी कृपेन म्हाका भरता म्हूण मागा जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो गेला पातका म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता विंगेन ताच्या तूं घेता पदका मुची बक्षिता जेजो 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 जेजू 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 जेजो जेजू 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 जेजो जीसस जेजू 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 जेजो heal me touch me Lord जेजू 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 जेजो 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 नन्नನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿ ಯೇಸುವೆ जेजू जेजू जेजो heal and touch जेजू 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 जेजो अప్పుడని గుణక जेजू 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 जेजो 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 जेजू 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 जेजो जिनियन गंगल जाताना जिनियन गंगल जाताना कंतीन दुखीन बुडताना समया कंती दुखीन बुडताना समया गुलो मारताना सोम्या कुलो मारताना काहीच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उडयना जिनियन कंगल जाताना जिनियन गंगल जाताना कंती दुखीन बुडताना कंती दुखीन बुडताना समया गुलो मारताना सोम्या कुलो मारताना काहीच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उडयना जेजो 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 जेजू 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 जेजो जीसस जेजू 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 जेजो 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 heal me touch me Lord जेजू 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 जेजो 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 जेजू 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 जेजो 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 ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟುಗಿಡಪಡಿ ಯೇಸುವೆ जेजू जेजू Jesus Jesus heal and touch जेजू जेजू जेजो दाविदाच्या पदा गुण कर जेजू 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 हालेलुया 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 शादला बला बलंदलाया हालेलुया हालेलुया हाथ बारिया हालेलुया
Hallelujah. 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 उला मारा वावरता उला मारा सगळ्या काळचा उला मारा समी तुम कापडता निघून करता ये वक्ता समी या जेजू या सगळे भक्तांना तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुणकची दैवी सकताच्या शिराने वळे तुझे पवित्र गत सुनने तू क्षण नितळ कर तुझ्या नावात का बरे को तुझ्या नावात का आशीर्वादी सर्व वाईट सकते ताव खोड्या सकते ताव देवस्थानाच्या नाट्य करण्यात मानपत्र ताव तुझेच पडना निवार समिया तुझे सुबह बेसवानी बरो आशीर्वादित कर टच टच ही हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 आमच्या आता आमच्या तकलेचे दवरया पवित्रत्मा आमच्या मध्ये येऊन दी म्हणून मागे आमच्या सगळ्या वाईट सवये वरवीं आमच्या पातका वरवीं आमचे तान पयस केल्ल्या पवित्रत्म्याक पाटया पवया हे पवित्रत्म्या आमचे थंय हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या आमचे थंय हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या मुझे थंय ये मुझे थंय ये मुझे थंय ये मुझे थंय हांव रिपीट कर हांव मागीर रिपीट कर ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या मुझे थंय ये मुझे थंय ये मुझे थंय ये मुझे काळजांत ये मुझे काळजांत ये मुझे काळजांत ये मुझे मनांत ये मुझे मनांत ये मुझे रक्तांत ये मुझे जिवितांत ये मुझे कुटुंबांत ये मुझे भुरग्यांत थंय ये मुझे कुटुंबाच्या सगळ्यांत थंय ये मुझे पुतांत थंय ये मुझे दुएत ये ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या भलायकी दिऊं के भलायकी दिऊं के भलायकी दिऊं के समाधान दिऊं के समाधान दिऊं के समाधान दिऊं के जैद दिऊं के जैद दिऊं के भलायकी दिऊं के आशीर्वाद दिऊं के कृपेन भरूं के दैविक देण्याने भरूं के दैविक फळांनी भरूंक ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या हालेलुया हालेलुया तकलेच्या रद्दवर तकलेच्या दावत आदवर मागे हालेलुया 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 पवित्रत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर तुझी गुणकची दैवी सगत आमच्या शिराशिराने वळे हे सगळ्या भक्तिकाचेर वळे माध्यम मुखांत सांगा सही गरजेत असून हांगासर आराधन करता तुझी कृपा तुझी ससाई तुझे आशीर्वाद तुझी भलायकी समाधान मागतात सुमिया पवित्रत्म्या हांगासर देवाने अभिषेक कर त्यांच्या काळजाक मनात त्यांच्या शिराशिरांनी तुझी गुणकची सगत लाभय त्यांच्या मुखल्या राहून तुका वाढता काही पवित्रत्म्या त्यांच्या पाटल्या राहून संरक्षण कर त्यांच्या बगल्या राहून ताका संगाती त्यांच्या भितर राहून समाधान संतोष भलायकी सोडवण सुख संतोष सगळे फवो कर त्यांच्या वैराग्यात आशीर्वाद लाभय आपड समिया आपड पवित्रत्म्या गुण कर पवित्रत्म्या आपड पवित्रत्म्या गुण कर शदल बल बल बलंदला या हाला हाला हालेलुया 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 मगळ भाऊ बहिणीनो मगळ भाऊ बहिणीनो आता पवित्राची मागणी तुमचेर आमी करतल्या स्वामीजी गुण करची देवी सगत तुमच्या शिराशिरांनी ह्या वक्त वळतली आनी खंडीत सगळीं भुरगीं तुमी सगळां ह्या पवित्र तेलाच्या मागणी वांटिली जाल्ली स्वामीजी गुण सगत अनुभव करूं शकतल्यात वर्तान 2 लाईन करून येया ह्या पवित्र तेलाच्या मागणेंत वांटिली जाया आनी खंडीत स्वामीजी जो क्रिस्त तुमकां कृपेन भरतलो माध्यम मुखांत रंगासर आराधन करून आसात तुम्ही हालतारी मुखार तुम्ही तुमच्या थंयसर वर्तान ही वाखणी स्वीकार करा स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपडतलो आनी तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरतलो गुण करतलो हे बघता पवित्रत्म्याचें गीत आमी गावया पवित्र आज्ञा
देवाच्या आज्ञा सदांकाची देवाच्या आज्ञा मोजे तैची मोजे तैची मोजे तैची मोजे तैची दोळ्या मोच्या दिसती जिबेक मोच्या लागामती दोळ्या मोच्या दिसती जिबेक मोच्या लाभामती कानात मोच्या उतरा घाल मोनात मोच्या सणवाय घाल कानात मोच्या उतरा घाल मोनात मोच्या सणवाय घाल मोचे तैची मोचे तैची मोजे तैची पवित्र आज्ञा मोजे तैची पवित्र आज्ञा सदांकाची देवाच्या आज्ञा सदांकाची देवाच्या आज्ञा मोजे तैची मोजे तैची हाताक मोच्या बळ दी कामाक मोच्या फळ दी हाताक मोच्या बळ दी कामाक मोच्या फळ दी पायाक मोच्या सांबाळ मोर जिणी मोची सुफळ कर पायाक मोच्या सांबाळ मोर जिणी मोची सुफळ कर मोजे तैची मोजे तैची मोजे तैची पवित्र आज्ञा सदांकाची देवाच्या आज्ञा सदांकाची सेवाच्या आज्ञा मोजे तैची मोजे तैची मोजे तैची पवित्र आज्ञा मोजे तैंदिये पवित्र आज्ञा सदांकाची देवाच्या आज्ञा सदांकाची सदाच्या आज्ञा सदांकाची मोजे तैंदिये Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. उला मरा, बवत्ता उला मरा, सगळं खालचा उला मरा. स्वामी जेजू ख्रिस्त आमकां पुरतानी गुण करता. Hallelujah, 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 hallelujah. शदल बल बलंदलललय हाला हाला हाला. Jesus, heal us, touch us. आपण गुण करचेस. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ergantuka sumian Jesu, 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 Aradantuka sumian Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Nitta tu baria, nitta. Hari eppudi ame sangche ni atu bara. Hari nitta tu bara. तुम्ही तिथले दाक्षिण कितें करता समया म्हाका आतां बारून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समया सो अनुभव तुमकां जालो जाल्यार दोन ताळयो पेटा समया
जोरान प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया समयाचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत हे देवडा सक्रामेंता हे देवडा Sacramenta, sastagnaman करूया Turbilia rupa bodla Nomioriti adaria Salvon vicha askat vishmya Babartachi bol divya Zashi bapa Tashi smuta Ullasani sutiza Podvi maima sasna Eka saryan darsita Tuka dogancha spirita Samasamina varta Amen. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या सोडवण्याचो फळ आमी सोडूंक तुवें आमकां फोव केलें ह्या तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र विस्तारा मान करून दयेन आमकां फोव कर अशें आमचे सगळे संवसारी जिवितांत तुजी खुशी पाळूं तुका वाखाणूंक तुजी स्तुती करूं आनी ह्या मुखांत्र आमच्या भुरग्यां बाळा सवय आमी तुजे आशिर्वाद जोडूंक आमकां फोव कर जोची येत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना Amen. उभी रावया सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदां आतां बऱ्या व्हडल्या ताळ्यान सांगता आमी म्हणया सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदां सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावन आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावन आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावन सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदां हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया मगळ भाव भयणीनो आमी समयाचे आशिर्वाद घेवंक प्रति रितीन जेवणाचेर आशिर्वाद मागोवंक आयती जावया समयाच्या नावी आमचो आदार आणि रसला सर्गानी सर्वेस पाव तुमच्या सवय आसूं तुमची सवय असो प्रार्थूया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता हे पुंतळाच्या वार्षिक परबेच्या समयार आसा करच्या 9 दिसांच्या नव्यानाच्या पयल्या नव्यानाक येवचे भाग फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता ह्या मिसान नव्यानान सक्रामेंताच्या आराधन वांटेली सावन तुजी दैवीक बेसांवां जोडून घेवंक फोव जाल्ल्या तुका आमी अर्गां दिता त्या बसत समया अर्गां दिता आसतना आतां जेवणाक आयती जाल्या हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेस्त दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल तशेंच हें जेवण तयार करूंक वावरलेल्या नित्यादर वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या दानासोन वावंटी सफळ तेच मोपान तांकां फाटी मेळो सकयर आनी हें जेवण आमी जेवच्या आमा हर एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वाडावडी तें उपकारता तशेंच सत्म्याच्या वाडावडीच्या कणा खातीर आमी हर एकल्यानी वावरीशें कर म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन
मगळ बाबडीनो निमाणे गीत जाल्या उपरांत आमी जेवणाक मिनेवा लागवेचें थंयसर जेवण तुमकां वाडटात दादोशी जेवचें कोणाक कुडीच्यो गरजो ती सुंगात हात पांय धुवंक आसा तोंड धुवंक आसा वॉशरूम आसा थंयसर तुमी येचें आनी तुमी तुमचे गरजो ती सुंवच्यो थंयसर पळया तुमचे गरजो जाल्या उपरांत टॅप बंद आसा ती पळया ते बंद आसा म्हूण कन्फर्म जाल्या उपरांत फाटी उदक उक्तें सोडनाकात जायतें उदक फाट जाता घडये टँक सुकता देखून खरडोडी करंट आसना पंप चालू करूंक जायना हें मतीन दवरचें आनी मुजेंत पुरुशेत म्हणून मनोभावान तुमी सहकार दिवचो पिवचें उदक थंयसर आसा कोणाक पिवंक जाय तें पियेत पूण थंयसर हात धुवंक ना तोंड धुवंक ना खाली पिवचें उदक मात वापरचें मुखाचे भाव भयणीनो भोव भक्तीपणान मिसान नोवेनान सक्रामेंताच्या आराधन वांटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पळयता देवाचे भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता फाल्यां परत आमी सांगाता मेळया 10:15 वरार तेर्स उपरांत मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन आनी खंडीत फाल्यां आमी एकामेका खातीर मागया देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं कोणी म्हाका मेळोंक आसा जाल्यार जेवण जाल्या उपरांत तुमी म्हाका मेळयेत परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं निमाणें गीत आमी गावया हळी भेटून संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका फटवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गातावून संदेश आयला मुगाळ पुता सोवे अवकार मोई आशीर्वादी भगीन कृष्णाचे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमेन आमेन